डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. येस. आज उभं रावल्लो आसा ती जी बजेट आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी 25 मार्चाक प्रेजेंट केल्ली आसा. बजेटीचे थोडे हायलायट आमचे जो गोंयचो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट आसा तो अराउंड 1.39 लाख क्रोर आसा, which amount to growth of 14% लास्ट वर्साच्या 24-25च्या. आणि आमचो जो एक्सपेंडिचर आसा गोंयचो जो एस्टिमेटेड 25-26 आसा तो 25,639 क्रोर, म्हणजे लास्ट इयराच्यान 0.5% वाढला. आणि हातून एक्सक्लुडिंग जो आम्ही तो डॅब रिपेमेंट करतलो अराउंड 2,523. सो टोटल एक्सपेंडिचर जो आमचो आसा तो 28,162 कोटी आसा. जे रिसिप्ट जे असतले ते रिसिप्ट जे असतले ताचे जे एस्टिमेटेड आसा ते अराउंड 22,706 कोटी. डेफिनेटली एक्सपेंडिचर जर 25,000 जालो आणि रिसिप्ट जर 22,000 आमकां डेफिनेटली बॉरोविंग लागतले. आणि हे जे बॉरोविंग आसा ते अराउंड आसा 2,404 क्रोर, विच इज जो आमची लिमिट आसा ती अराउंड 3.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट आसा. पण हे आमी लिमिटाच्या खूप सकयल आसा. दॅट क्लियरली शोज की जे आमची बजेट आसा ती खूप लिमिटान आसा. आणि खुबशे स्टेटींक कशें आसता तांचो जो रेव्हेन्यू सरप्लस बीन आसता, फिस्कल डेफिसीट तर आमच्या हेतून आसा, रेव्हेन्यू सरप्लस नासता. त्यामुळे तांचो जो मेन एक्सपेंडिचर करपाक जाय, जो बेसिक एक्सपेंडिचर जो आसता रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करपाक ताकाच केन्ना केन्ना पयशे पावना. पण आमच्याकडे हांगा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर कॅपिटल आउटले करपाक सगळ्याक पेमेंट आसा. आमच्या बजेटीचे सगळ्यात एक 5 पॉइंट हायलाइट करता. आमचे मुख्यमंत्री सदांच खंय भुरग्यांक गेले काय मार्गदर्शन करताना स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग करता. आणि म्हाका दिसता हाच्याच तत्वाचेर तांच्यांनी मुख्यमंत्री कौशल्य सहाय्य योजना केली. आणि ह्या योजनेच्या अंतर्गत जे आमचे भुरग्यांक जे आम्ही ब्युटी आणि वेलनेस ट्रेनिंग दिता, ऑटोमोबाईल ट्रेनिंग दिता, तांकां प्रत्येक भुरग्याक 20,000 रुपयाचे किट दिले, ज्याच्या कारणामुळे ह्या भुरग्यांनी आपलो धंदो सुरू करपाचो. आणि ह्या गोष्टीमुळे आमचो अनएम्प्लॉयमेंट कमी जातलो. दुसरो जो आसा जी अंदूच्यान युनिफाईड पेन्शन स्कीम इम्प्लिमेंट केला. आता युनिफाईड पेन्शन स्कीम म्हणजे कितें, पयलीं आमच्याकडे ओल्ड पेन्शन स्कीम असली, मागीर नवी पेन्शन स्कीम झाली. पण नवे पेन्शन स्कीमीन कितें जालें, त्याचो कॉर्पस असता फंड, इट वॉज लिंक टू मार्केट. आणि जेन्ना मार्केटाक लिंक करता तेन्ना बिकॉज मार्केट फ्लक्च्युएटिंग जाता, केन्ना केन्ना जो रिटायर्ड मनीस आसा ताका इतकी पेन्शन गावतली काय सेक्युरिटी नसली. पण आमच्या सरकारान ती सेक्युरिटी दिवच्या खातीर तांकां ही युनिफाईड पेन्शन स्कीम झाली, ज्याच्यामुळे आमचो जो रिटायर्ड जातलो मनीस ताका शुअर खबर आसा आपल्याक इतली पेन्शन मेळटली. आणि ह्या युनिफाईड स्किमीन कितें केलें, इन केस केन्ना शॉर्टफॉल जाले जाल्यार ते गव्हर्नमेंट फंड करतलो. आमचो टुरिझम मिनिस्टर सदांच म्हणटा टुरिझम बियॉन्ड बीचीस, त्या खातीर हिंटरलँड टुरिझम डेव्हलप जावच्या खातीर बेसिकली आमचे हिंटरलँड 4-5 तालुके आसा, बिचोली, सत्तरी, सांग्या, काणकोणा, केपें, धारबांदोडा आणि फोंडा. हय जे जे लोक 3 स्टाराच्या वयर हॉटेल बांदतले तांकां रिबीट आसतली, 50% रिबीट ऑन GST आसतली. इन्क्लुडिंग हॉस्पिटल सुद्धा जर हांगा बांधले जाल्यार तांकां 50%चेर रिबीट आसतले. प्लस आमच्या गोव्यान जर आमचो गोंयचो इन्कम पळयशात जाल्यार 2-3 गोष्टीं जाता. एक एग्रीकल्चर, दुसरो सेक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तिसरो सर्व्हिस सेक्टर. आता सर्व्हिस सेक्टर असल्यामुळे खूप जाणांकडे जर तुम्ही पळयशात हे वेटाचे बी इश्यू आसा. हे वेटाचे इश्यू सेटल जावच्या खातीर तांकां एक कंपोजीट स्कीम जाल्या, सो दॅट त्या बिझनेसकाराकय बरें पडले आणि आमचो गोंयचो इन्कमय वाडलो. एट द सेम टायम एक्सायज ड्युटीनय एक स्लॅब केल्यात आणि एक चड स्लॅब करूंक ना, 5च स्लॅब केल्यात. सो एक्सायज ड्युटीचो इश्यू ना. आताच जशें हांव तुमकां सांगलें, आमचो एग्रीकल्चराचो इन्कम फक्त 7% जाता. सो म्हजी एक मुख्यमंत्र्याक एग्रीकल्चर मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की एग्रीकल्चर इन्कम वाडोवपाक जाय. तो जर वाडयतलो जाल्यार आमचे नवे यूथ तांच्यांनी एग्रीकल्चरान येवंक जाय. तो येतलो जाल्यार तांकां तशे पॉलिसीज करपाक जाय. खास करून म्हणजे कशें आसात आमचे डेरीचे बी हे जे शेतकरी जे डेरी करतात तांकां जो पेमेंट गावता तो खूप लेट गावता. पण हल्लीच हांव आयकलां, म्हाका आमचे मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान सुद्दां तांच्यांनी लीड घेतला
आणि मुख्यमंत्र्याकडे ऐकलं की हॅन्सपोर्ट त्यांना पेमेंट महिनो जातून एक 15 दिसांनी मेळटलो नाल्यार एक बाबतीत दूधकारी जो शेतकरी असता ताका जे आम्ही सरकाराकडल्यान 40% बेनिफिट दिता तो 7-8 महिन्यांनी मेळटा तो कशें खंयचे तरी लोन काढून असता त्याच्याकडे काय इतले पैसे नसता सेकंड आमचं इन्कम हांव सांगला तुमकां तशें मॅन्युफॅक्चरिंगान 51% आणि सर्व्हिस सेक्टरान 42% इन्कम आसा आमचो जो टोटल एक्सपेंडिचर हांव अगेन सांगता 28,162 करोड आसा टोटल रिसिप्ट जे आसा ते 27,994 आसा सो नेट रिसिप्ट जे आमचे आसता आणि हे टोटल रिसिप्टान कितें आसा 5,278 कोटी आमी बॉरोविंग करता पण नेट रिसिप्ट आसा ती आमची फक्त 22,706 सो फिस्कल डेफिसीट आसा ती 2.1% आसा दॅट कम्स अराउंड 2,932 कोटी 2,932 करोड आमचो एक्सपेंडिचर आसा तो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर तातून इन्क्लूड जाता विच इज अराउंड 20,300 करोड आणि कॅपिटल आउटले आसा तो 5,330 नाउ कॅपिटल आउटले इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इट इज द वन विच विल क्रिएट एसेट सो आमच्या सरकारान ह्याच्या फुडें वचूंक सुनी कॅपिटल आउटलेक पयशे घालपाचे द मोमेंट यू पुट मनी इन कॅपिटल आउटले आमी खंय तरी एसेट क्रिएट करता तो एसेट फाल्यां आमकां परत इन्कम दितलो सो दॅट इन टर्न विल हेल्प टू ग्रो आवर आमची बजेट आमची परत हेल्प जातली आमचो ग्रो आवर इन्कम जातलो ह्या रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरान जो मेन आसा तो कमिटेड एक्सपेंडिचरान आमची सॅलरी आसा पेन्शन आसा आणि इंटरेस्ट पेमेंट आणि हो जो आसा तो अराउंड 44% ऑफ इट्स रेव्हेन्यू रिसिप्ट आसा खूपशे फावटी तुम्ही ऐकले आसतले की लोक म्हणटात सरकाराकडे पैसे दिवपाक सॅलरी दिवपाक पैसे ना हांव लोकांक सगळ्या सांगता आमची बजेट डिटेलान वाचा म्हाका दिसता आमचे बजेटीन सॅलरी न्हू हे सगळे दिवन आमच्याकडे एसेट क्रिएट करपाक इतलो फंड आसा आमचे बॉरोविंग पोरूय पळयल्यात तुम्ही अवनूय पळयल्यात आमचे लिमिटा पेक्षा खूपशे कमी आसा सो सरकारी सर्वंटांनी कोणीच भिवचे न्ही की आपली सॅलरी मेळची ना टायमार ह्या सरकारा कडल्यान किंवा पेन्शन इवन पेन्शनाक सुद्धा ह्या फावटी आमच्या बजेटान युनिफाईड पेन्शन स्कीम घातलेली आसा आता मेजर जे आम्ही पैसे जर तुम्ही जर मोडलात जर पळयशात जाल्यार सगळ्यात पॉवर डिपार्टमेंटाचे अराउंड 4,000 कोटी पॉवर डिपार्टमेंटाचे अगेन हांव कित्याक 4,000 कोटी सांगता भितले 2,500 कोटी फक्त इलेक्ट्रिसिटी खरेदी म्हणजे विकत घेवपाक भायल्या स्टेटी कडेन आमच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी ना कित्याक खुबशे फावटी लोकांक कितें दिसता आपले इलेक्ट्रिसिटी बील हाय आसा इमॅजिन करा 4,000 कोटी आम्ही जर सरकारान घालूंक नसले इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक इतले जर पैसे घालूंक नसले जाल्यार बिल खंयच्या खंय पावतले आसले सो मेजर जे आसा आमचे 4,000 कोटी ते फक्त इलेक्ट्रिसिटी वता तुम्ही जर हे बजेटीन पळयशात आमच्या सरकारान प्रत्येक डिपार्टमेंट सगळ्यात पयली मूलभूत सुविधा दिवपाक म्हणजे लाईट एज्युकेशन रोड आणि हेल्थाक हाचेर मेजर खर्च केल्लो आसा एज्युकेशनाक जर तुम्ही पळयशात वी आर स्पेंडिंग अराउंड 3,500 कोटी मेजर 1,250 कोटी आम्ही फक्त सेकंडरी एज्युकेशनाक करता हेचोच अर्थ कितें आमकां जी येता ती फुडली पिढी जाय ही पिढी आमकां एज्युकेटेड जाय आणि आमचो मुख्यमंत्री परत एकदा सांगता वी डोंट वॉन्ट जस्ट रुटीन ट्रेडिशनल एज्युकेटेड स्किलिंग एज्युकेशन जाला अपस्केलिंग रिस्केलिंग जाय त्या खातीर आमचे सगळे ITI आमी अपग्रेड केल्या नवे नवे कोर्सीस अपग्रेड केल्यात आणि हाचो इंटर्न कितें हे सगळे जेन्ना तूं करता तेन्ना एम्प्लॉयबिलिटी वता कित्याक आमकां खबर आसा आमचे सरकार सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब दिवंक शकना पण हे जर स्किलिंग करीत जाल्यार डेफिनेटली तांकां जॉब प्रायव्हेट कंपनीन मेळटले आम्ही जर पळयशात तुम्ही हेल्थाचेर GMCन आम्ही अराउंड 1,000 कोटी GMCचेर मोडटा हेचो अर्थ जे आमचे GMC टर्शरी इन्स्टिट्यूट आसा आणि ह्या इन्स्टिट्यूशनान पैसे मोडपय इक्वली इम्पॉर्टंट आसा कित्याक कांयच ना म्हटल्यार आमचे जे पर इयर जी आमची कॅपॅसिटी आसा अराउंड 200 आम्ही MBBS नवे भुरगे घेता तांकां आमकां ट्रेन करपाक जाय आणि ट्रेन करून प्लस एट द सेम टायम ते आमकां भुरगे लोकांक ट्रिटमेंटय दिवपाक जाय सो 1,000 कोटी जी आमची इतली हे आसा बाकीच्या सगळ्या गोष्टीचे आमची जो खर्च करतात तुम्ही जर बाकीच्या स्टेटींनी पळयशात कंपेअर टू अदर स्टेट ऑल ओव्हर इंडिया जाल्यार आमी खूबशे बरे आसात खूबशे स्टेटींचे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे अराउंड 40, 50, 60% रावता वेरेज आमचे गोय 70% इन्कम आमचो आसा गोंयचो आणि 30% 30% आसा हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो आसा
डेफिनेटली डबल इंजिन सरकार असल्यामुळे आमकां खूप फायदे जातात, पण जर वॉट एवर द बॅलन्स शीट जर पळयत जाल्यार वी आर क्वायट सफिशियंट कशें आसा. दुसरो आता आमचो जो गोंयचो इन्कम खंयच्यान येता जाल्यार मेन येता आमकां गोंयचो स्टेट ओन टॅक्स. आता ओन टॅक्स आमचो जीएसटी आसता, सेल टॅक्स आसा, स्टॅम्प एंड ड्युटी रजिस्ट्रेशन आसा, एक्सायज आसा, टॅक्सीज ऑन व्हेकल आणि लँड रेव्हेन्यू. इनफॅक्ट ह्या जे सगळे पॅरामिटर आसा जीएसटी, वॅट, स्टॅम्प ड्युटी सगळे इन्क्रीज जाल्ले आसा. जीएसटी 8% इन्क्रीज जाल्ली आसा. दॅट क्लियरली शोज बिझनेसीस हांगा बरे चलता. पण एक्सेप्ट फॉर व्हेकल इट इज अराउंड -10%. म्हाका एक्झॅक्टली रिझन कळना व्हेकलाचेर कितें, म्हणजे आमी जे एस्टिमेटेड केला लोक व्हेकल कमी घेतले कित्या खातीर हें म्हाका कळना. वी नीड टू लुक इनटू इट. कित्याक प्रत्येक पॅरामिटर ऑन द हायर सायड आसता तेन्नाच आमकां कळटा की जी फुडली बजेट येतली ती ह्याच्या पेक्षा बरी बजेट येतली. प्लस स्टेटीक एक आमचो ओन टॅक्स. दुसरो आमच्या कडेन जो पयसो आता स्टेटीक तो आमचोच पयसो पण नॉन टॅक्स. आता नॉन टॅक्सान मेन एक आसा ते मायनिंग आसा. लास्ट वर्सा अराउंड 187 crore आयले. दॅट इज अराउंड 3% टू कम फ्रॉम मायनिंग अँड मेट्रोलॉजिकल. सो हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी फुडाकार घेवन मायनिंग सुरू केलें. हांव जाणा मायनिंग सुरू करतुकसुनी म्हज्या मतदारसंघान आसा खुबशे लोकांकय मातशे इश्यूज आसतले इन बिटवीन. वी नीड टू सॉर्ट इट आउट, बट डेफिनेटली इट हॅज हेल्प टू आमचे रेव्हेन्यू जनरेट करपाक हेल्प केला. आमकां सेंट्रल जो टॅक्स आसता तो अराउंड 30%. दोन येता. एक सेंटराचो डायरेक्ट टॅक्स येता बिकॉज आमचो जो रेव्हेन्यू वता, आनी दुसरो ग्रँड इन एड फ्रॉम सेंटर येता. म्हाका फक्त जेन्ना ग्रांट येता सेंटराचो एकूच सांगूंक जाय, हांव जस्ट फाटले रिकॉर्ड पळयतालो जाल्यार 23 आमकां ग्रांट येवपाक जाय आसलो. तो ग्रांट अराउंड 128 crore येवंक जाय आसलो. एक्चुअली फक्त 10 कोटीच येयला ग्रांट. सो ग्रांट जेन्ना येता ताका स्पेसिफीक हे आसता, क्रायटेरियाज आसता, ऑल दोज वी नीड टू फुलफील. म्हाका दिसता समहाव जो आमकां ग्रांट येवपाक जाय वी शूड टेक मॅक्झिमम. ताचे जे पेपर वर्क आसा आमचे ऑफिसर्स शूड डू इट, दे शूड फॉलो अप. म्हणजे म्हाका इतलें सांगपाचें सेंटराचो ग्रांट आमी सोडपाक जायना. आमचे पेपर वर्क करून आमी डेफिनेटली ताचो जाता तितलो फायदो घेवपाक जाय. खुबशे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आमच्या सरकारान 2च मिनटां सर आमच्या सरकारान कितलेशेच अशे गोष्टी केल्यात की फ्युचराक विचार करचे. म्हाका एकूच सांगूंक जाता सरकारान आमच्या बजेटीन कल्चर आनी स्पिरिच्युअल अयोध्येक गोवा राम निवास बांदच्या खातीर 26 crore घातला. अंदू जर तुम्ही सगळे म्हाका दिसता खुबशे आमदार गेल्ले दिसता, हांवूय गेल्लो. आषाढी एकादशी असली आणि पंढरपुराक आमच्या गोंयचे अराउंड 43 ग्रुप गेल्ले आणि प्रत्येक ग्रुपान ऑन एन एव्हरेज 150 ते 250 लोक असले. आणि हे लोक पार म्हणजे माझ्याच मतदारसंघाच्यान तिलारीच्यान वयल्यान वताले. पण वाटेर वताना हांव स्वतः म्हणजे पार पंढरपुराच्या आयल्यान एक सोलापूर पर्यंत गेलो जाल्यार वाटेर वताना त्या लोकांक पळयलें जेवपा कडेन आणि अशे खूब कडेन तांकां मातशे प्रॉब्लेम असले. एटलिस्ट आमी तांकां त्या ग्रुपांक कितें तरी मदत करची किंवा थंय पंढरपुरा वचून थंय जर तांकां एक बरो निवास बांदलो जाल्यार तो चड लोकांक फायदो जातलो. म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा जे स्पिरिच्युअल जागा जंय लोकांक चड फायदो जातलो थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचो. आणि कित्याक बरी गोष्ट आसा ह्या जर तुम्ही जर पंढरपूरच्या वारीन पळयल्यात जाणटेच लोक नासतात. म्हणजे हांव भुरग्यांतले भुरगे पळयल्यात आणि 80 वर्साचे पळयल्यात. म्हणजे आमचे यूथ स्पेशली खुबशे असतात. ते यूथ वायट गोष्टीक वचच्या पेक्षा ह्या अशे 15 दीस जर ते ट्रिपाक गेले स्पिरिच्युअल तर वचच्या पयलीं एक ते 8-15 दीस तरी बरे रावतले आणि येतुकसनी 15 दीस बरे रावतले. म्हणजे कोणाक जर वायट कितें जर सवय आसा जाल्यार ती सादी सवय आसना काय, पान खावपाची सवय आसना काय, सिगरेट ओडपाची सवय आसना काय. सो हे गोष्टी आमच्या सरकारान प्रमोट करपाक जाय. कित्याक जर आमी हांगा गोवा रावंक जाय कित्याक खूब हेचो फायदो जातलो. कित्याक आमकां एक पळोवपाक जाय आमचो फुडलो समाज इन्फ्रास्ट्रक्चरच बरो आसलेलो पळोवचो न्हू, एज्युकेशनच बरें आसलेलें पळोवचें न्हू, बट सुसंस्कृत एक बरे गूण आसलेले पळोवचे. कित्याक आमी जर समाजान जर ऑफ लेट पळयता हांव सदांच सांगता खंयच्या भाशणान आमी जेन्ना 40 वर्सां पयलीं आसले तेन्ना आमच्या शहरांनी ओल्ड एज होम म्हणून कॉन्सेप्ट नासलो. म्हाका दिसता आतां सगळे आमदार अग्री जातले. प्रत्येक आमदाराच्या मतदारसंघात एक ना जाल्यार 2 ओल्ड एज होम आसा ती आसात, फूल आसात. म्हणजे खंय तरी इमोशनल बॉन्डिंग आमच्या पेरंट्सा बद्दल कमी जाल्ले आसा. बाकीचे जे आसा दुसरे आमच्या सरकारान हॅज अचीव्ड 103% आधार एनरोलमेंट.
आणि आमचे सरकार प्रत्येक स्किमीचे जे पैसे दिता ते डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर हांगा काय कमिशन बी तसले काय ना. कोडिंग खातीर तर आमच्या सरकारान 20 कोटी सुमार हे केल्ले आसात. प्लस इंटर्नशीप करच्या खातीर कितक्याशाच प्रायव्हेट कंपनी केले. हांव भुरग्यांक सांगता खुबशे आतांच आमचो म्हजो कलीग उलयलो आमदार की अप्रेंटिसशीप करून मागीर कितें जॉब ना. अप्रेंटिसशीप इज नॉट मेंट तू मागीर जॉब दितलो म्हणून न्ही. अप्रेंटिसशीप कित्याक तर त्या भुरग्याक तुझे जसे अकॅडमिक्स असता आणि व्हेन यू पुट दॅट अकॅडमिक्स इन अ प्रॅक्टिकल वर्किंग ते अंडरस्टँड करपाक सो दॅट तो भुरगो फुडें वचून आपले आपूण काम करू शकतलो, एंटरप्रिनर जावंक शकतलो, तिच्या कंपनीन काम करू शकतलो. प्रत्येकाक अप्रेंटिसशीप दिली म्हणून जॉब दिवप न्ही म्हाका दिसना हो आमच्या सरकाराचो हेतू इतलोच आसा ताका एकदा कामाच्या मोडान घालप. स्पीकर सर उलोवपाक खूब आसात पूण डेफिनेटली टायमाचो हे आसा. थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. Yes. Speaker sir, I rise to support and talk on today's budget which Honorable Chief Minister had presented. Budget जो present केलो Speaker sir 28,000 कोटी आणि त्याचा estimated receipts जे various GST असो आणि कितें असो सगळे वाटेनसून एक्सायज सगळे धरून 27,900 कोटी. हांव डिटेलान तितूनसून वचना. सगळे लोकांक ऑनलायन दिसता. आमचे बजेटाचे बुकाचेर सगळ्यांक आमकां दिल्ले आहा. चीफ मिनिस्टर हॅज टच्ड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट आणि डिपार्टमेंट हेडाक जो बजेट दिल्लो आहा हे तेणे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे विजन जो विजय सदांच उलयता विकसीत भारत 2047 आणि स्वयंपूर्ण गोवा कशें जातले हेचेर मांडलेले आहा. स्पीकर सर, Chief Minister is also relying on all the 11 other ministers who are sitting over here in this August House. 10. And also he is relying on all the chairmen of the corporations. Yes, utor budget बरे भाशेन आमकां येता त्या काळान सगळे लोकांकडे पावता तशें पळोवपाक मेळटले जाल्यार सगळ्यांनी काम करचें पडटलें. स्पीकर सर, Honorable Chief Minister speaks on different departments of his where he has given this budget and he is given new disha म्हणजे बरी नई दिशा तांकां दाखयल्ली आहा. तो स्किल डेव्हलपमेंटाचेर उलयता, एंटरप्रेन्योरशिपाचेर उलयता. सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब मेळचे ना. सो स्किल डेव्हलपमेंटाचेर तो भार दिता. तितून बरी मशिनरी घातल्या हुंय म्हणजे बरे ह्या डिपार्टमेंटाक मातशें स्ट्रेंथनिंग केला आणि जितके भुरगे तितून शिकून भायर सरतले तांकां बरे जॉब मेळोंक जाता, नाजाल्यार तांकां ओन बिझनेस करूंक जाता म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिप. असो म्हाका दिसता जो तर प्रत्येक आमदार आसूं, त्या वाठारांतलो सरपंच आसूं, त्या वाठारांतले बरे लोक जाणार आसूं, जो तर आपल्या आपल्या भुरग्यांक त्या वाठारांतल्या भुरग्यांक जो तर तेणी सांगले की तू हिंगासर स्किल डेव्हलपमेंट कर आफ्टर SSC आफ्टर 12th आणि बरो एंटरप्रेनर जा. म्हाका दिसता कितलेशे जॉब्स अशे गोंयान क्रिएट करूंक जातले. काल हांव बिचोले वाठारांत गेल्लो आणि थिंगा लटांबारचे जे इंडस्ट्रियल एस्टेट आहा थिंगा कितलेशेच प्लॉट आहा आणि ते प्लॉट्स जे आहा हे फूड प्रोडक्शन युनिटांक दिल्ले आहा म्हणजे सोपयल्ले आहा. हांव ऑनरेबल MLA कडेन उलयतालो शेटये बाबा कडेन की तुवें तुज्या भुरग्यांक फुडें काडपाची गरज आहा आणि हे जर तर प्लॉटान कोण बरे कितें वस्तू करूंक जाणा खाणा म्हणजे खावपाची वस्तू सो तेणी हे करून थिंगा पॅक करून सारखे आख्खे गोंयान वांटूंक जाता म्हणजे दिवपाक जाता, विकपाक जाता आणि गोंया भायरूय दिवपाक जाता. स्पीकर सर, आमी पळयल्लें आहा की गोंयान जितके पॅक्ड आयटम्स येता वेदर दे आर चिप्स, चुडा or anything, it is all coming from outside the state. म्हणजे गोंया भायले स्टेटींसून येता आणि गोंयान हे
भरपूर हिंगासर ट्युरिस्ट येता, आमचे लोकल आहा, थोडे जाण कामाक हिंगासर येता. हे बरो व्हडलो सेल आहा, बट कोण सेल कंट्रोल करता? प्रोडक्शन युनिट्स which are outside the state, and very small percentage is from the state of Goa, and that percentage is also not our local people. म्हणजे गोया भायले जे सेटलर्स आहा हिंगा, तेणी हे बारीक बारीक फूड प्रोडक्शन युनिट्स हिंगा ओपन केल्या, तेणी FSI लायसन्स घेतला आणि दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. स्पीकर सर, हांव कित्याक म्हणटा हें, आमच्या आताच्या युथान हे एंटरप्रेन्योरशिप हो प्रोग्राम म्हाका दिसता हो स्किल डेव्हलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिपान इंटरेस्ट घेवपाची गरज आहा. आणि आपल्या पायाचेर उबे रावन तेणी 100 ते 150 भुरग्यांक कामाक लावंक जाता आमचे गोंयकारांक. हे जर तर करीत जाल्यार जे CM जे तेजे मनान हा स्वयंपूर्ण गोवा, हे आमचे फुलफिल जातले. जे विकसित भारत आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा, हे फुलफिल जातले. स्पीकर सर, ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जे आमचे आसले एग्रीकल्चर एका टायमार, ते स्लोली काबार जायत गेल्ले आहा. आणि काबार जाताना स्पीकर सर, आमचे यूथ आयज तितून इंटरेस्ट कांयच दिना. एग्रीकल्चराक म्हाका दिसता बरो हे दिल्ले आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. ही हॅज गिवन अ गुड बजेट, बट दिस बजेट इज अनयुटिलायज्ड. स्पीकर सर, जेन्ना हांव अनयुटिलायज म्हणटा, जे लोकांचे शेतां आहा और कोमनीदादची शेतां जे लोकां कडेन आहा ते आयज शेत लायना, तेंचे भुरगे आयज शेतान देंवोंक सोदिना, तितून काय व्हेजिटेबल प्रोडक्शन करूंक सोदिना, तितून रायस प्रोडक्शन करूंक सोदिना. सगळ्यो वस्तू आमी भायल्यो गोंया भायल्यो येता पळय त्यो आमी युटिलायज करता, वेदर इट इज टोमॅटोज, ऑनियन्स, पोटेटो, सगळे म्हणजे आहा तितल्यो वस्तू गोंयान आमी लावपाक जाता ह्यो सगळ्यो वस्तू. आणि म्हाका दिसता खंय तरी आमचो गोंयकार, आमचो यूथ सुशेगाद जाल्लो आहा. जो आमी सदांच म्हणटा सुशेगाद गोंयकार, तो आमचो यूथूय सुशेगाद जाल्लो आहा. आणि त्या खातीर तांकां जागोवपाची आयज गरज आहा. आणि प्रत्येक आमदारान, प्रत्येक आमच्या डिपार्टमेंट हेडान आणि त्याचे ऑफिसर्स जे आहा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरांनी पंचायतींनी वचपाची गरज आहा. आणि पंचायतींनी कॅम्प लावपाची गरज आहा. आयडेंटिफाय द पीपल हू आर हॅव्हिंग fields and tell those boys and girls, you are having your field, your father's field, grandfather's field, please start cultivating it. Give them, तेंका प्रोत्साहन कितें जाय, तेंका आधार कितें जाय, तेंका ट्रॅक्टर जावो, त्या पंचायतीक ट्रॅक्टर जावो, त्या फार्मर्स क्लबाक ट्रॅक्टर जावो, तेका आनी कितें जाय, हे सगळे म्हाका दिसता बजेटान प्रोविजन केला पूण यूज जायना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे सगळे वस्तू आमी फुडाकार घेवन करचे पडटले. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बजेटरी प्रोविजन केल्ले आहा इन एनिमल हजबंड्री. एनिमल हजबंड्रीन खुबश्यो वस्तू म्हाका दिसता जाग्यार घालपाची गरज आहा. मिनिस्टर हिंगात आहा, आमी आयज ताचे कडेन उलयताले. जो स्ट्रे डॉग मिनेस जाल्लो आहा, जे बिचाचेर कुत्रे वाडलेले आहा, म्हणजे डॉग पॉप्युलेशन हॅज जस्ट इन्क्रीज्ड 10 folds. आणि म्हाका दिसता फाल्यां हो परवा तो क्वेश्चनूय येवपाचो आहा, बाब संकल्पाचो क्वेश्चन आहा तो 10 folds इन्क्रीज जाल्ले आहा. हेचेर म्हाका दिसता वी नीड टू ब्रिंग अ सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लेम. आणि हे जर तर आमी सोल्युशन हाडिना जाल्यार ट्युरिझम डिपार्टमेंट कॅनॉट से दॅट वी आर गिविंग यू लवली बीच बट सायलंट रावल्या डॉग्साचेर. ऑनरेबल मिनिस्टर ट्युरिझम म्हाका दिसता ही इज वर्किंग हार्ड ऑन दीस, बट हेचेर सोल्युशन जर तर येयना, ते ऑल दोज स्ट्रे डॉग जे मल्टिप्लाय जायता ते बंद जायना जाल्यार बरे ट्युरिस्ट येवचे ना, ते भियेता. आणि जे गुड ट्युरिस्ट येता 5 दिसांक रावपाक, ते दुसऱ्या दिसा पॅकअप करता. कित्याक पॅकअप करता? तांकां डॉग बायट जाता. हे एक मोठे प्रॉब्लेम आहा. आनी एक प्रॉब्लेम आहा एनिमल हजबंड्रीन जे एड्रेस करपाची आयज गरज आहा. ते स्किमी आहा पळय ते तुमी दीत आहा. हांव खंयसरूच तुका ना म्हणना की तुवें स्किमी दिवंक ना म्हणून. एनिमल हजबंड्रीचे आनी एक प्रॉब्लेम आहा स्ट्रे कॅटल. जितके स्ट्रे कॅटल रोडाचेर पडोन एक्सिडंट जायता तांकां कोणूच पळयना. स्पीकर सर, व्हेरी फ्यू ऑर्गनायझेशन्स आर देयर हू कम एंड लिफ्ट देम. आमचो शिवोले एक आहा अतुल सिरेन म्हणून,
तेणे एक बरें काम केल्लें आहा, तो आपली जीप धाडटा ते गायेक वा धाकटे पाडक्याक उबारून हाडटा आनी आपल्या हितून तो तेजी मरामत करता, तेका प्लास्टरींग करता, तेका ऑपरेशन करता, मायनर ऑपरेशन करता, तेका त्या कॅटलाक परतून एक न्यू जीवन दिता. म्हाका दिसता हेचेर आमी पळोवपाची गरज आहा. आमचे लोकल लोक कितलेशेच एक्सिडंट जावन मरता. हे आमकां प्रॉमिस केल्ले 5 वर्सां पयलीं की हे जातलें म्हणून प्रॉब्लेम सॉल्व, पूण आयज पासून हे जावंक ना. We do not have a proper veterinary hospital where you can take a cattle and take it over there on the operation theater and treat her after that accident. कितकेशेच लोकल भुरगे चेडे चेडवां जाणटी आमची एक्सिडंट जावन मेल्ली आहा, आमचे लोकल लोक. आनी म्हाका दिसता हे एड्रेस करपाची गरज आहा. बजेटरी प्रोविजन दिलें आनी जो तर तुमी हे हितून काम करिना जाल्यार इट डज नॉट हॅव एनी मिनींग. स्पीकर सर, आमच्या पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान खूबशे काम फुडें व्हेल्लेलें आहा, पूण एक 2-3 मिनटांनी सोंपयता. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान अकाउंटेबिलिटीची गरज आयज. अकाउंटेबिलिटी ऑन ऑल द कॉन्ट्रॅक्टर्स. जेन्ना तांकां काम दिता आमी, क्वॉलिटी काम तेणी करून दिवपाची गरज आहा. एवरी इयर वी आर सीइंग सोशल मिडिया फूल सारखे हिंगा पॉट होल्स आहा, थिंगा पॉट होल्स आहा, थिंगा पॉट होल्स आहा. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर तांकां सारकी कामां दिता, तांकां फूल पेमेंट करता, तांकां हे जे आहा तेंचें काम जालें काय पेमेंट जाता, तेंचो सगळें जाता. बट पयल्याच पावसान पॉट होल्स कशें येता? अकाउंटेबिलिटी तांकां स्पीकर सर तांकां हे करपाची गरज आहा, इसारपाची गरज आहा, तांकां चॅकमेट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, ट्युरिझम डिपार्टमेंटान 440 crores बजेटरी प्रोविजन केल्ले आहा. म्हाका दिसता तितून ऑनरेबल मिनिस्टरान खुबशी कामां घेतलेली आहा, सेंट्रल फंड आनी आमचो स्टेट फंड. तितून तेणें एक बरें काम केल्लें आहा की एक बरो न्यू कॉन्ट्रॅक्टर हाडलेलो आहा फॉर बीच क्लिनिंग. काम आतां स्टार्ट जाल्लें आहा आनी बरें आहा. तेजे भायर जे हांवें आतां एड्रेस केला पळय तो एक मेन इश्यू आहा, स्ट्रे डॉग्स ऑन द बीच. स्पीकर सर, ट्युरिझम डिपार्टमेंट शूड लूक आफ्टर सम फ्यू थिंग्स. हांव तेजे डिमांड्सान उलयतलो, बट टू पुट थिंग्स इन प्लेस जे कितें करपाक जाय. जो तर ट्युरिझम हिंगा वाडटले जाल्यारूच हो बजेट 27,000 crores जो सीएमान म्हटला ते पयशे भितर येतले, नाजाल्यार ते पयशे भितर येवचे ना. म्हणजे जीएसटी जे आहा आनी अदर टॅक्सीस जे आहा ते वी आर फुल्ली डिपेंडिंग ऑन युअर डिपार्टमेंट. CM is fully depending on tourism department that the main budget of the state is tourism. आणि इथून जे पैसे भितर येतले आमकां सेंट्रल ग्रांट जो येतलो प्लस आमचो जो जीएसटीचो शेअर जो आहा तो आमकां ट्युरिझम डिपार्टमेंटासून येवंक शकता. तितून एक्सायज वाडटले, तितून वेट वाडटले, सगळे वाडटले. बट good tourists have slowly dropped coming into the state of Goa. The numbers have dropped for various other reasons. We need to checkmate this. We need to see why. What is the reason? Speaker sir, आणि हे जाग्यार घालपाची गरज आहा. Speaker sir, much talked about one department that is town and country planning. Town and country planning हाचेर म्हाका उलोवन 1-2 मिनटां म्हाका दिया स्पीकर सर. टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगान जो बजेटरी प्रोविजन केल्लो आहा तो बरो आहा, पूण तेजे भायर म्हाका दिसता देर इज सम मनी विच हॅज टू कम इन द स्टेट ट्रेजरी. म्हणजे जे कितें एक्स्ट्रा FSI दिल्लो तेजे अजून पयशे घेवंक ना म्हणून तितून न्यूज पेपरार येयला. नो पूण दॅट इज ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स ते येवपाक जाय. दॅट इज आवर मनी. सेकंडली म्हाका दिसता 2011 प्लॅन केल्लो बाब दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना रिजनल प्लॅन परतून स्टार्ट करपाची गरज आहा स्पीकर सर. आणि हांव जेन्ना रिजनल प्लॅन म्हणटा आख्खे गोंयचो रिजनल प्लॅन, कित्याक आयज कितली वर्सां जाली ती पळया स्पीकर सर. आयज 16 वर्सां जाली, म्हणजे अराउंड 15 years कंप्लीट जाली. रिजनल प्लॅन केल्लो गोंयचो, तेजे उपरांत वेगवेगळे एरियाज जे आहा तेजो पीस मिल काम करूंक जायना स्पीकर सर. सो तो गोंधळ जाता. हायकोर्टान वचून स्टे येता, सुप्रीम कोर्टान वचून स्टे येता. आणि म्हाका दिसता द होल प्रॉब्लेम जो तर हे सॉल्व जातले जाल्यार परतून आनी एकदा रिजनल प्लॅन गोंयचो करपाची म्हाका दिसता गरज आहा. म्हाका दिसता विजय फ्रॉम गोवा फॉरवर्ड आणि ऑपोजिशन हेचेर म्हाका दिसता आनीक लायट घालपाची गरज आहा. रिजनल प्लॅन करीत जाल्यार सगळ्यांक बरें जातलें. म्हणजे हे सगळे जो इश्यू जो आहा आयज आख्खो गोंयचो एज फार एज प्लॅनिंग इज कन्सर्न, एज फार एज ऑल दीस थिंग्स आर कन्सर्न, म्हणजे जे
हायकोर्ट्साची स्टे सुप्रीम कोर्टान मॅटर्स आनी वेगवेगळे जे लोक उलयता सोशल मिडियाचेर येता तेजेर हे क्लॅरिटी मेळटली स्पीकर सर. ओके आनीक उलोवंक दिना संकल्प आमोणकर. थँक्यू स्पीकर. Speaker sir, I rise to speak on the general discussion on the budget for the state of Goa for 2025-26 presented by our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Keeping in the mind the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Our Honorable Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant ji presented Goa budget 2025-26 with total budget size of rupees 28,163 crores and projected revenue surplus of rupees 2,403 crores. This year, budget focuses on tourism infrastructure development, green energy, easing public transport, clean Goa, green Goa, 100% literacy, Swayambhurna Goa and fast delivery of public services. Our Chief Minister has ensured development and progress in each and every sector benefiting the Goans at large. Speaker sir, आयज हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जसो एवरी घरा भितर जो एक फॅमिलीचो जो हेड आसता आनी तो आपल्या फॅमिलीक लागून जे प्लॅनिंग करता वर्साचे जे बजेटिंग करता प्लॅनिंग करता त्याच प्रमाणे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो गोंयचो आमचो हेड आसा तेणे आमच्या गोंया खातीर आनी गोंयकारांक लागून हो जो बजेट प्रेजेंट केल्लो आसा तेज्या भितर तेणे बारीकची बारीक लोकांची काळजी घेतलेली आसा. सगळे सेक्टरान तेणे सगळ्यांक इनवॉल्व केलेले आसा. सगळे डिपार्टमेंट भितर इनवॉल्व जाल्ले आसा. जशें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जावं, पर्सनल जावं, एड्युकेशन जावं, EDC जावं, इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं, अर्बन डेव्हलपमेंट जावं, टुरिझम जावं, ट्रान्सपोर्ट जावं, पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जावं, रिव्हर नॅव्हिगेशन जावं, हेल्थ डिपार्टमेंट जावं, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट जावं, इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स जावं, मायनिंग, स्वयंपूर्ण गोवा, पंचायत, ट्रायबल वेलफेअर, वुमन एंड चाइल्ड डेव्हलपमेंट, empowerment of person with disability, police, revenue, information and publicity, archives, animal and husbandry, fisheries department, PWD, roads, art and culture, museum, असे सगळे जितले डिपार्टमेंट आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाक एक आमचो बजेट दिलेलो आसा आनी जो आमच्या गोंयकारांक लागून आमचो स्टेटीक लागून जो फायदो जातलो हेज्या भितर आमचो रेव्हेन्यू सर्प्लस बजेटूय आसा जो 2,403 crores आसा. स्पीकर सर, थोड्याशा मुद्द्याचेर उलयतलो जाल्यार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उलयतलो जाल्यार आयज लोकांचे जो मायंडसेट आसा आनी सेंटिमेंट्स आसा आनी तेज्या लागून जो डिमांड आसलो तेज्या लागून आमच्या गव्हर्मेंटान जो स्टेट फेस्टिवल म्हणून जो डिक्लेअर केलेलो आसा आमचो मारगांव दिंडी उत्सव तशेंच शिरगांव देवी लयराई जात्रा ही दोन्ही एक आमचो स्टेट फेस्टिवल म्हणून अनाउन्स केलेलो आसा. हांव मुद्दाम एकूच पॉयंट एड करपाक सोदता स्पीकर सर, कित्याक लास्ट टायम हेच मनसून सेशनान जेन्ना आमचे वास्को सप्ताक 125 वर्सां जाल्लेली हांवें तेन्ना रिक्वेस्ट केल्लो डिमांड केल्लो कित्याक वास्को सप्ताकूय हे आमचे स्टेट फेस्टिवल भितर इन्क्लूड करचे म्हणून, कित्याक आयज आमचे 125 वर्सां हे वर्स आमचे 126 वर्सां जाता. सो तेज्या भितर आमच्या वास्को सप्ताकूय भितर इन्क्लूड करचे म्हणून परत एकदा हांव रिक्वेस्ट करता. स्पीकर सर, आयज एक आमकां एक व्हडलें अचिवमेंट जाल्लेलें आसा जी अयोध्याक जे 3,800 स्क्वेअर मिटर लँड जी घेतलेली आसा जे गोवा राम निवास अयोध्यान गोवा राम निवास बांदपाचे एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 26.5 crores विच अ मेजर रिलीफ. कित्याक आयज चडशे डिओटीज जे गोंयचे कितले जाण आयज अयोध्याक वयपाक लागलेले आसा तेज्या भितर आमीय गेल्लेले आसा आनी खरेंच एक लोकांचे एक सेंटिमेंट आसा आनी तेज्या लागून येदे व्हडले थंयसर निवास येवप म्हणल्यार आमच्या गोंयकारांक भितर मॅक्सिमम फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे जे रिनोवेशन वर्क घेतलेले आसा आमचे गोवा सदन गोवा निवासाचे दिल्ली भितर तेवूय एक गरजेची गरज आसली आनी तेज्या लागून खरेंच एक स्टेप जो आमच्या गव्हर्मेंटान जो बजेटान मेन्शन केल्लो आसा आनी तेज्या वांगडा कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू गोवा भवन इन नवी मुंबई, कित्याक आमचे गोंयकार लोक कितलेशे थंय ट्रॅव्हल करता. त्याच प्रमाणे पर्सनलाचेर उलोवपाक स्पीकर सर, आयज जे रिक्रुटमेंट करपाक सोदता अरावंड 4,000 गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर एक खरीच गरजेची गरज आसलेली. कित्याक हे जे आमचे यूथ आसा स्पेशली जेंकां जॉब ना आनी हेज्या भितर
आमचे एक 4000 सुमार लोक जर झाले एम्प्लॉयड जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता तांकां हेजो मॅक्सिमम हेल्प जातलो. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटान तांकां मॅटर्निटी लीव बोनस एक्सेट्रा अशें सुद्दां ते स्टाफांक दिवपाचे हो बजेटान घातलेलो आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन एड्युकेशनान उलयतना आतां आमी सगळे म्हणटा फ्युचर जे आसा ते कोडिंग एंड रोबोटीक हेजे लागून म्हाका दिसता गोवा अशी एक फर्स्ट स्टेट आसतली जेणेन CM केअर्स कोडिंग एंड रोबोटीक एड्युकेशन इन स्कूल टू बी इम्प्लिमेंटेड इन 440 स्कूल्स अक्रॉस गोवा. म्हाका दिसता आमची पयली स्टेट आसतली जी जेणेन इतली 440 स्कूल्सा भितर कोडिंग एंड रोबोटीक एड्युकेशन कंपल्सरी करचें म्हणून हे आमच्या बजेटा भितर घातलेले आसा. तेच्याच वांगडा मुख्यमंत्री कौशल्या सहाय्य योजना टू प्रोवायड accessories and kits to the student pursuing skill courses, laptop to distribute in every government middle school classroom and lab upgradation. 200 crore allocated for repairs of all government school which is Indian a need of the hour. कित्याक खरंच गरज आसा कित्याक खुबशी आमची गव्हर्मेंट स्कूल आसा ती खंय तरी रिपेरिंगाक लागून फाटी पडलेली आसा. हे 200 करोडा भितर म्हाका दिसता हो मॅक्सिमम बेनिफीट हो आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांक जातलो. न्यू स्कीम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एज बालरथ बसीस हे तर आमी सगळे जाण मानतले की एक गरज आसा. ही बसीस जी आसा बालरथ तेका रिप्लेस करपाची गरज आसा. स्किल ऑन व्हील्स मोबाईल युनिट फॉर स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग इन रिमोट एंड रुरल एरिया. न्यू स्किलिंग कोर्सेस अक्रॉस वेरियस ITIs. स्पीकर सर, EDCचेर उलयतना न्यू स्कीम मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना फॉर एंटरप्रेन्योर डेव्हलपमेंट ही एक खरी बरी स्कीम जी आमच्या मुख्यमंत्रीन घेतलेली आसा आनी बजेटान प्रोविजन केलेलें आसा. हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जातलो तो आमचे न्यू युथांक बेनिफीट जातलो. तांकां बिझनेस करपाक लागून खंय तरी हेजो बेनिफीट मेळटलो. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयतना अंडर द डबल इंजिन सरकार गोवा हॅज विटनस्ड ट्रेमेंडस infrastructure development such as road, bridges, public buildings, school, PSC, etc. Under GICDC project worth rupees 640.9 crores to be commenced during this year. म्हणजे आमच्या GICDच्या प्रोजेक्टाच्या अंडर 640.9 crores जे ह्या वर्साक बजेटा भितर अरेंजमेंट केले आसा. I thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for highlighting the work of construction of 20-bedded PSC in Murmagaon constituency through GICDC. Rupees 100 crore capital work to be sanctioned for each constituency. Every constituency जे 100 crores capital work साचे जे sanction करपाक लागून जे allotment केलेले आसा तेवूय आमकां खूबसो भितर फायदो जातलो. Construction of green corridors along national highways and common utility dust shed for new roads. New drinking water department has been formed with a focus of providing regular and enhanced hours of water supply. कित्याक एक म्हाका दिसता खंय तरी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचे एक विजन कित्याक आयज पर्यंत PWD भितर सगळी डिपार्टमेंटां वांगडाच येताली. रोड सिर्वेज जावं बिल्डिंग्स जावं वॉटर डिपार्टमेंट आयज खंय तरी एक विजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान घेवन आयज वॉटर ड्रिंकींग वॉटर हे सेपरेट केलेलें आसा आनी ताका न्यू नांव दिल्लें आसा न्यू ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट. सो हेज्या बाबतीन जे उदकाचो जो इश्यू आसा तो इंडिव्हिज्युअली इंडिपेंडंटली खंय तो डिपार्टमेंट हँडल करूंक शकतलो. स्पीकर सर, इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयतना अंडरग्राउंडिंग केबलिंग अक्रॉस मल्टिपल कॉन्स्टिट्युएन्सी, इलेक्ट्रीक मीटर टू बी कन्वर्टेड इंटू स्मार्ट मीटर, कमिशन ऑफ गोवा तन्मार प्रोजेक्ट हे सगळे आसा. त्याच प्रमाणे इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणटा तो आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट. आयज जे टेम्पररी स्टेटस दिलेलो आसा म्युनिसिपालिटी डेली वेजीस स्टाफाक हू हॅज वर्क फॉर मोर देन 7 years under Murmagaon Municipal Council, there are many such daily wages who will benefit immensely. हेजो मॅक्सिमम फायदो आमच्या मुर्मगांव म्युनिसिपल काउन्सिलर जातले कित्याक आमचे थंयसर खुबशे अशे लोक आसात जेंच्यांनी 20 वर्सां 15 वर्सां 10 वर्सां 7 वर्सां 5 वर्सां 3 वर्सांनी काम करीत येयलेले आसा. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता हांकां परमनंट स्टेटस दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे 5 वर्सांचे वयर जे काम केलें आसा तांकां हेंच्या भितर इन्क्लूड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन ट्रान्सपोर्ट न्यू स्कीम मुख्यमंत्री बस सहाय्यता योजना एंड टॅक्सी सहाय्य योजना विथ अलॉटमेंट ऑफ ₹20 crores. हेच्या भितर जे आमचे बस मालक आसा आनी जे न्यू भुरगे जे टॅक्सी भितर येवपाक सोदता हांकां हेजो खुबसो बेनिफीट जावपाक लागलो आसा. रिडेव्हलपमेंट ऑफ बस स्टँड ऑन PPP बेसीस. हेच्या भितर हांव इतलें सांगपाक सोदता कित्याक आमचो वास्कोचो जो बस स्टँड आसा जो आमचो ऑनरेबल MLA वास्कोचो दाजी तो कंटिन्यूस फॉलोअप करता. हेजी सद्या गरज आसा कित्याक हो बस स्टँड जावपाक लागून कित्याक हो खरेंच एक वायट परिस्थितीन आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन
Ports Administration, establishment of Goa Maritime Board for integrated port-led development, याची सध्या गरज असलेली आणि हे आता आमच्या सीएमान हे इंट्रोड्यूस केल्याचं डेव्हलपमेंट ऑफ स्टेट मरीटाईम वॉटरवेज मास्टर प्लॅन, त्याचप्रमाणे रिडेव्हलपमेंट ऑफ पॅसेंजर जेटीज ऑफ टू बूस्ट इनलँड वॉटरवेज अँड टुरिझम. स्पीकर सर, एक 2 मिनिटं घेता. Speaker sir, speaking on food and drug, strict enforcement of food safety laws and regulation. The regular raids and inspection carried will ensure hygienic at the various category eaters. Speaker sir, जी गरज आहे कित्याक हे नीड ऑफ द आवर, कित्याक जे सेफ्टी जे जाय फुडाक लागून जे जेवण आमी खाता आणि हे जे स्ट्रीट फूड मेळटा थंयसर खंय तरी हे जे आमचे फूड अँड ड्रग जे फूड सेफ्टी लॉस एंड रेग्युलेशन आसा पळय ते स्ट्रिक्टली घातले जाल्यार हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमचे गोंयकारांक जातलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, हो एक सारको एक सेन्सिटिव्ह इश्यू तुमकां खबर आसा. स्पीकर सर, मल्टिपल स्कीम्स टू सपोर्ट डिवियंट पीपल एंड ऑर्गनायझेशन सपोर्टिंग देअर कॉज. 200 educational institute to be equipped with physical and digital accessibility. पर्पल फेस्ट 2025 टू बी ऑर्गनायज. हो पर्पल फेस्ट म्हणटा तो आमी पळयला पर्पल फेस्ट कितलो हिट जाल्लो आसा एट नॅशनल लेवल तसोच इंटरनॅशनल लेवल आणि परत आता 2025 हे आमी घडोवन हाडपाचें आसा. स्पीकर सर, हांव म्हाजे एक काबार करच्या पयलीं आर्ट एंड कल्चर न्यू रवींद्र भवन एट सत्तरी पेडणेम एंड सांगेम this will help to promote the various artists to showcase their talents. Speaker sir, keeping in the mind the concept of Visit Bharat 2047, our Honorable Chief Minister has put in all his effort while implementing this budget for Goa to give full justice for the Nari Shakti, Yuva Shakti, Kisan Shakti and Garib Kalyan for a Swayambhurna Goa and developed Goa. Speaker sir, I support the budget for Goa for the year 2025-26 presented by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Thank you, Speaker sir. Yes. Next. Speaker sir, I rise to speak on the budget speech by the Honorable Chief Minister given for the budget. Everybody has spoken on the budget. Speaker sir, now इतलेच म्हणटा की हायलाइट जे आसा जे Honorable CM मुख्यमंत्री कौशल सहाय्य योजना जो भुरगे बारीक बारीक जे कोर्सेस करतात तांकां बेनिफीट दिवपाक किट 20,000 रुपया पर स्टुडंट आफ्टर फिनिशिंग हो केल्लो आसा. आनी युनिफायड पेन्शन स्कीम ह्या वर्साच्यान गव्हर्मेंट एम्प्लॉईंक करपाचो ताणें आश्वासन दिल्लें हांव. प्लस एक बरी गोश्ट केल्या स्पीकर सर की जे टॅक्स हॉलिडे फॉर न्यू हॉटेल्स एंड हॉस्पिटल्स जे गोंयांत बांदतले तांकां 3 स्टार एंड अबव और हॉस्पिटल इन हिंटरलँड तालुका जे आमच्या सारके तालुका 50% रिबेट ऑन स्टेट GST exemption and stamp duty and registration and waiver of the processing fees. दूसरी गोष्ट केल्या स्पीकर सर की टॅक्स रिलीफ फॉर रियल स्टेट डेव्हलपमेंट 50% discount on infrastructure tax will be provided for real estate development at a time of technical clearance. Further 50% discount will be provided on the insurance of the occupant certificate and MSC scheme to provide penalties and transfer has been proposed. So हे सगळी स्किमी केल्ली आसा. एक बरी गोष्ट करपाक हांव इतल्या CM कडेन मागता की नॉर्मली एक स्टेटीचो बजेट जेन्ना आसता की 100% जेन्ना आमी म्हणटा तो एटलीस्ट 45 to 50% कॅपिटल एक्सपेंडिचर वचपाक जाय. म्हाका गुजरात जे स्टेटीन 45-50% कॅपिटल एक्सपेंडिचर वयता. आमच्या गोंयान स्पीकर सर तो दाखयता 20%. कितलो इम्प्लिमेंट जाता 20% म्हाका खबर ना स्पीकर सर, पूण तो खऱ्यांनी इम्प्लिमेंट जावचो अशें ऑनरेबल CM कडेन मागणी करता. आज खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी ऑनरेबल CMन केला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन घालून एकठांय हाडून सगळे डिपार्टमेंटान वेकन्सी काडटा. पूण म्हाका दिसता मातसो प्रोसेस स्लो आसा तो बेगिना जावचो अशी विनंती करता. तशेंच आमचे जे CM फेलोशीप प्रोग्राम हो कॉन्सेप्ट जो केल्लो आसा हो रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव करपाक हो बरी गोश्ट केल्ली. हांव इतले CM कडेन मागता तो गोवा CSR ऑथॉरिटी भितर जे CSR कंबायन CSR मोडपाचे जे काम करपाचे संकल्पना दवरलेली आसा
ती सगळ्या मतदारसंघाची करची, कित्याक खंयचे तरी एक कडेन करून तेजो व्हॅल्यू जो आसा हो सगळ्यांक पावचो. कित्याक CSR इनिशिएटीव CMन बरी घेतल्या की गोवा CSR ऑथॉरिटी केली, पूण ऑथॉरिटीन मागीर खंय कितें करता हेय मातशें तेणें सांगचें आनी ते करून घेवचें सगळ्या मतदारसंघांचे, सो दॅट आमचे जशे प्रायवेट लोकांनी जशे स्पेशल भुरग्यांक जशे आमच्या मतदारसंघात 2 चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी स्कूल घातला स्पेशल भुरग्यां खातीर, हो आमचे इवन बाकीचे स्कुलां आसा, संजय स्कूल म्हणून चालू आसा, पूण बाकीचे स्कुलां आसा हेंका ते इनिशिएटीव दिवन तांकां हेल्प करपाक स्पीकर सर बऱ्याक पडटलें. आज एड्युकेशन सेक्टरान जे 100% लिटरेट स्टेट करपाक जे आमी CM केअर्स आनी एक्सलन्स सेंटर्स आनी स्कीम स्पेशली ST भुरग्यांक केल्ल्या की तांकां कॉम्पिटिटीव एग्जाम करपाक फक्त तांकांच न्ही कोणाक जर इंट्रस्ट आहा घेवपाक जे कॉम्पिटिटीव एग्जामी भितर स्पेशल तांकां कोचिंग घेवपाक, कित्याक आज आमी पळयता स्पीकर सर आमचे गोंयान नीटाची एग्जाम पयर जाली आनी नीट हें जें कंपल्सरी हू वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर शी ऑर ही हॅज टू आन्सर नीट आनी वी हॅव अ लिमिटेड सीट्स इन गोवा. वी आर नॉट ब्रिंगींग इन प्रायवेट कॉलेजीस आनी बाकीचे गोश्टी आनी आज नीटाचे भुरग्यांक जे कॉम्पिटिशन जाता आमची इतली भुरगीं नीट दिता तितले ऑल इंडिया लेवलाचे म्हाका दिसता 8-10 भुरगीं वयता फुडें आनी बाकीची गोवा मेडिकल कॉलेजीन पावता आनी मागीर इतले शिकूनय तेजे जे एक्सपेक्टेशन आसता की खंय तरी आपूण दोतोर जावपाचो हे फुडें वचना तेन्ना प्रायवेट जेन्ना तेणें स्कुला भितर कॉन्सेप्ट जो हाडला होय मातशें तेणें लक्षांत घालून जशें आमचे पयलीं इंजिनियरींग कॉलेजी एकूच आशिल्ली आज 5-6 जाल्यो तशें डॉक्टर जावपाक आमचे स्पेशलिस्ट जावपाक आनी डॉक्टर जावपाक हांगा करचे स्पीकर सर. स्पेशली सावथ गोवान जर ती कॉलेज जाता ती करून घेवची स्पीकर सर. आज टेक्निकल एड्युकेशना भितर तो DG हांव ऑनरेबल CMक थँक्यू म्हणटा की DG गिफ्ट स्कीम जी मदींच तेणें हांव नको कोणाचे IAS ऑफिसरान कोणाचे हेजे आयकून बंद केल्ली ती परतून चालू केली आनी खुबशे बेनिफीट जाता. कशें बेनिफीट जाता स्पीकर सर आमी ग्रॅज्युएशन म्हणटा and when we say we are becoming graduate, if you are becoming commerce graduate or if you are becoming arts graduate, your annual fee is only 10,000 rupees. But with the DGA scheme, the technical education department, म्हणजे एड्युकेशना खातीर जे भुरगे इंजिनियर जावंक सोदता तेंचे खातीर DGA स्कीम रिइंट्रोड्यूस करून बरें केला स्पीकर सर की टीचर जे भुरगे जेन्ना प्रायवेट कॉलेजीन वयता तो बेनिफीट आफ्टर एवरी स्टुडंट इज गिवन बाय द गव्हर्मेंट. नाल्यार आवय बापायक 1.5 लाख रुपया 1,40,000 रुपया दिवंक पडटले जे प्रायवेट इंजिनियरींग कॉलेजीन वयतले. सो हांव थँक ऑनरेबल CM की DGA स्कीम तेणें तो ग्रांट दवरला हे बऱ्यांक पडटले स्पीकर सर. स्पीकर सर स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशीप जे तेणें आज एप्रेंटीस प्रोग्राम केल्या ही बरी गोश्ट केली स्पीकर सर. इनिशियली एक एटलिस्ट तांकां गव्हर्मेंटान भितर वो प्रायवेट इंडस्ट्री भितर एक नोकरी करपाची संदी मेवता. पूण हांव ऑनरेबल CM रिक्वेस्ट करतलो की तेणें एक बरी गोश्ट केल्या तांकां स्टायफंड दिता 11, 12, 13,000, 10,000 अशे वेरियस स्टायफंड्स आर बींग गिवन आनी प्रायवेट इंडस्ट्रीनूय घेतल्या. पूण म्हाका दिसता इट हॅज टू बी इन कोहेजन म्हणजे भुरगीं कितलीं पास आउट जाता 12th, कितलीं भुरगीं पास आउट जाता ग्रॅज्युएशन, कितले इंजिनियर पास आउट जाता हेंकां सगळ्यांक ही एप्रेंटीस तरी 1-2 वर्साची एप्रेंटीस स्कीम ही तेणें वाडोवची सो दॅट दे कॅन गेट हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स. आनी कितें जाता स्पीकर सर फ्रॉम एक्सपिरियन्स मेळटल्या कारणान आपूण जर एंटरप्रेनर जातलो जाल्यार ताका खंय तरी एक ही कॅन मेक हिज डिसिजन इन लायफ. सो एप्रेंटीस स्कीम जी केल्या ही बरी गोश्ट स्कील डेव्हलपमेंट अंडर तेणें स्पीकर केल्ली आसा. आनी स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलींग हें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना हे सगळ्यो गोश्ट्यो जे टाटा हितून कंप्लीट केल्या आमच्या मतदारसंघान टाटाचे काम चालू जालें मातशें स्लो आसा. ऑनरेबल CMन तेजें लक्ष घालून मातशें बेगिना करून जसो ITIचो कॉम्प्लेक्स आसा तो बेगिना करचें स्पीकर सर. स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी म्हणटा हांव चड कांय उलोवचें ना हांव GSRTCचें उलयतां. म्हाजे प्रोजेक्टा खातीर तेणें इन्फ्रास्ट्रक्चराचें खुबशें काम घेतल्या पूण खंय तरी आमच्या मतदारसंघान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर GSRTCन कामां घेतलेलीं 8 वर्सां कंप्लीट जायना. ऑनरेबल CMक रिक्वेस्ट करता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हें न्ही की CMचे मनान ना करपाचें पूण खंय तरी मागीर तें फुडें वचना. म्हजें बस स्टँड म्हाका बजेटा स्पिचानूय ऑनरेबल CMन एनावन्स केला की कुचडा वयलो बस स्टँड करपाचो हो म्हाका दिसता 4-5 बजेट स्पीच जाले
अजूनही तो बस स्टँड फुडें वचना हे पाटी तरी ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून तो बेगिना करचो अशें विनंती करता. तशेंच ऑनगोईंग प्रोजेक्ट जे आमचे आसा जावं ते आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बंद पडलेलो आसा जो फुडें टेंडर काडून फुडें वयचो बाकीचे गोष्टी आसा ते करचे. मागीर डिमांडा म्हणून उलयतलो स्पिकर सर पूण प्रोविजन केल्लें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयचे वाडोवपाचें हे बरी गोष्ट केल्ली आसा स्पिकर सर. आनी पयशे दवरलेले आसा तेजे खातीर आनी हे पयशे युटिलायज करपाक जशें हांवें आत्ताच म्हटलां की कॅपिटल एक्सपेंडिचराचो 15-20% आतां यूज जाता गोंयचो. म्हाका दिसता हाची बाकीचे स्टेटी परस सगळे परस कमी आसा आनी हो 40% तरी करचो अशें हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता. आज आमच्या मतदारसंघाचे शिवरेजीचें काम चालू आसा स्पिकर सर आनी वेगळे वेगळे विशय फालतू कोण उबे जाता आनी वेगळे वेगळे विशय म्हणटा आनी खंय तरी सरकारान तेजेर लक्ष घालूं ना आनी सारकें करून अशें म्हणटा. पूण म्हाका दिसता स्पिकर सर सगळ्यो बाजू मांडटा तेन्ना शिवरेज जी आज आमच्या मतदारसंघान जे ऑनरेबल सीएमान एक फोकस केला की गोवा सिवरेज मास्टर प्लॅन 2015 हितू भितर वॅक्यूम सिवरेज नेटवर्क सिस्टम करपाचो बाकीच्यो ह्यो बऱ्यो लक्षान म्हणजे बऱ्यो सिवरेज टॅक्निक्स कित्याक आतां आमचे वयर दोंगर सकयल असल्या कारणान नॉर्मल ग्रॅविटी हो पंपिंग स्टेशन दवरून सिवरेज जायना. So we have to adopt new technologies today as he has suggested, the vacuum based technology which works out for us in small areas. And this technology should be taken far forward and so that we can complete our areas. Provision of only 15 crores is made in Kuchare, but I am sure that Honorable CM will be kind enough to see that the completion of the entire Kuchare project takes place, Speaker sir. Speaker sir, Public Works Department प्रोविजन जेन्ना करता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे हे जे केला एलिवेटेड कॉरिडॉर्स नॅशनल हायवे हे सगळे उलयला सगळे लोकांक खबर आसा की डबल इंजिन सरकार जातरी कितलो गोंयांक फायदो जालो आनी कितल्यो गोष्टी फुडें गेल्ल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो. न्यू प्रोजेक्टूय चालू जावपाचे आसा. आतां परवरीचो जो वयलो चालू आसा तोय जातलो कंप्लीट अशें खूब जातले स्पिकर सर. आनी जाता तेन्ना एकूच लक्षांत हाडपा जाय स्पिकर सर की ज्यो कॉरिडॉर जो मेजर कॉरिडॉर जो ऑनरेबल सीएमान सांगला की कॅटल स्ट्रे डॉग्स हे जे ग्रीन कॉरिडॉर्स करपाचे आहा इनिशिएटीव केले. म्हाका दिसता हेजेर मातशें एक लक्ष घालून कित्याक आज आमी पळयता की बिकॉज ऑफ स्ट्रे कॅटल खुबशे एक्सिडंट जाता. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घातलाच पूण ताका टेक्निकली आमकां दिसता सपोर्ट जावपाक जाय. एक पंचायत बॉडी हॅज फेल्ड in the past, so as some municipalities have failed in tackling the stray cattle and stray dogs menace. But where the government has to intervene with the various schemes, but whether these schemes are really implemented in total, what it has been emphasized for, whether they are ultimately successful, हे नसं गव्हर्मेंटान आमचे पळोवपाक जाय. स्कीम केल्यो म्हणून जावचें ना स्पिकर सर. आनी जशें ऑनरेबल सीएमान आपणाचे ग्रीन कॉरिडॉर और मेजर हायवेज करपाचो जो भाग घेतला हो बेगिना बेगीन जातलो सो आमकां खूब रिलीफ मेळटलें स्पिकर सर. स्पिकर सर आमचे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटान ऑनरेबल सीएमान जे न्यू डिपार्टमेंट केला ताका खुबशे आपणाचें लक्ष घातलां आनी खुबशे पयशे दिल्ले आसा. 2 मिनटां स्पिकर सर. आनी हे करता तेन्ना खुबशे प्लांट चालू केल्या आनी हे कंप्लीट करपाचे डेटी दिल्ली आसा बजेट स्पिचान की 2026 पासून सगळे प्लांट जावन म्हाका दिसता मेजर उदकाचो विशय जो आसा जो ऑनरेबल सीएम 24 वरां म्हणटलो आतां 5 वरां मिनिमम मेळपाक जाय वो 24 वरां मेळपाकूच जाय. हो विशय म्हाका दिसता हे प्लांट कंप्लीट जातरी मेवतले पूण हेजेर कंप्लीट जाता वा ना हेजो एक रिपोर्ट म्हाका दिसता करून घेवन लोकां खातीर जो ऑनरेबल सीएमान जो बजेट स्पिचीन प्रोनावन्स केला की वॉटर सप्लाय करपाक आपण 577.01 crores हो प्रोविजन केल्लो आसा. हे खऱ्यांनी पावतले हो काय ना हे म्हाका लक्ष घालून लोकांक जो उदकाचो विशय खंय खंय उरला तो कंप्लीट करपाचो जो संकल्पना दवरल्या ते करचे. आज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा खातीर प्रोविजनूय खूब केल्ल्या बजेटान. आमच्या मतदारसंघ स्पिकर सर तुवें पळयला तुवेंच फुडाकार घेवन खंय तरी बंधारा घालपाचें केला कित्याक म्हैसाळ डॅमार उदक पावना म्हण. आमचे कडेन पावस इतलो येता स्पिकर सर आनी विशय असो आसा की स्पिकर सर की हे उदक कशें सांबाळप आनी तेजे खातीर प्रोविजन केलां पूण लोकांचो बाजू घेवन करचे अशी विनंती करता स्पिकर सर. कित्याक अल्टिमेटली जे थोड्या लोकांक फायदो जाता तेन्ना खंय तरी सफर जाता हांकां ना सफर जाता कम्युनिटी सगळ्यांक घेवन आनी सेव करून करचे हे भागा भितर करून फुडें व्हरपाक जे संकल्पना दवरल्या ती करची स्पिकर सर. स्पिकर सर आमी इलेक्ट्रिसिटीचे पळयता बजेट
भरपूर व्हडले दिला हांव नको आमचो सुदीन बाब खूश आसतलो की इतले पयशे दिला 4131 कोटी हांव नको कसो तो युटिलायज करतलो तो पूण युटिलायज करता तेन्ना स्पिकर सर हांव ताका नजरे काडून दिता ते रस्तो असो फोडटा की तेजेर कॉन्ट्रॅक्टर फुडें मागीर लक्षूच घालना स्पिकर सर आमचे जो तिरामोळ टू जांबोली रस्तो वयता आनी सांगे मागीर फुडें वयता म्हाजे मतदारसंघात लागता तो सारको म्हणजे व्हायट लायन जी मदीं आसा ती दिश्टी पडना तो सिंगल रस्तो जाला स्पिकर सर आमी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय बरोवन दिल्ले आसा तेजेर मातशें लक्ष घालचें चवथी पयलीं कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर आमी म्हणना की तेणें एस्पाल्ट करचो पूण एटलिस्ट रबर घालून तो हार्ड करून तो युजेबल करचो अशें हेशें जायना स्पिकर सर आज हें करता तेन्ना रिन्युएबल एनर्जीची स्कीम आमचे ऑनरेबल सीएमान काडल्या आनी काडटा तेन्ना आमच्या मतदारसंघात 787 एप्लिकेशनां केल्या पूण ती एप्लिकेशनां फुडें गेली यो काय ना म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालपाक जाय हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतलो की ती एप्लिकेशनां घेवन आमच्या मतदारसंघात येवं त्या लोकांक कशें दिवप ही जी फ्री बिजली जी स्कीम जी आसा ही एप्लिकेशनां घेतल्या ही बरी स्कीम स्पिकर सर जारी जर नॉन रिन्युएबल एनर्जी भितर जर फंड दिवं ना जाल्यार आमचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा तितू भितर ही प्रिविजन करून एटलिस्ट स्टार्ट करचे थोड्या लोकांक बेनिफीट जावचे स्पिकर सर इफ मुख्यमंत्री फ्री बिजली स्किमीचे भितर जे नॉन रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट केल्या स्पिकर सर आज अर्बन डेव्हलपमेंटा भितर खुबशी गोष्टी ऑनरेबल सीएमान बरयतल्या की 6000 स्मार्ट वॉटर मिटर्स मागीर आमी स्मार्ट पोल आनी स्मार्ट इल्युमिनेशन आनी बाकीचे खुबश्यो ही बरी गोष्ट स्पिकर सर गोंया भितर हें जर जायना आनी खंय जातलें हें गोंयान भितर जर आमचो बारीकशें गोंय आमचे कडेन सारकें स्मार्ट गोंय करूंक ना जाल्यार कशें जातलें सो ऑनरेबल जे स्पिकर सीएमाचें विजन जें आसा हें बरें विजन आसा स्पिकर सर फुडें व्हरपाचें चड टायम ना हांव जाणा तूं म्हाका परतून पळयता स्पिकर सर ती उबो बंद जावचो आनी एक 2 मिनटां घेता स्पिकर सर की आज आमी म्हणटा की जे ट्युरिजम सेक्टर हो वाडपाक जाय ट्युरिस्ट खूब येयल्ले आसा पूण येता तेन्ना जे वेस्ट सायड एम्युनिटीजाचे फोकस ऑनरेबल सीएमान दवरला ही बरी गोष्ट पूण बेगीन करचे प्लग एंड प्ले वेस्ट सायड एम्युनिटीज आनी बाकीचे ज्यो गोष्टी ऑनरेबल सीएमान कॅरवन पार्क्स ओशनरियम ह्यो सगळ्यो गोष्टी आहा त्यो बऱ्यो आहा म्हाका दिसता एकूच पर्वरी टावन स्क्वेअर हो फुडें गेल्लो आहा बाकीच्यो गोष्टी तेजेरूय लक्ष घालून बाकीचे वेस्ट सायड एम्युनिटीज आनी हे सगळे फोकस करून फुडें वयचे इन द इंट्रस्ट ऑफ ट्युरिजम स्पिकर सर स्पेशली तुमच्या मतदारसंघात आमच्या मतदारसंघात ट्युरिस्ट येवपाक जाय तुमकां दूधसागर पळोवपाक खुबशे लोक येता पूण वेस्ट सायड एम्युनिटीज काय ना तुका खबर आहा प्रायवेट लोक व्हरून तेंकडे 200 रुपया घेता पार्किंग करपाक तुका खबर आहा स्पिकर सर सो हे एम्युनिटीज जर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक ट्युरिजम आमच्या सायडीन बऱ्याक पडटलें स्पिकर सर लास्ट उलयता तेन्ना कित्याक तुमी टायम दिना म्हण एकूच लक्षांत हाडटा ऑनरेबल सीएमान की आज 7th पे जे आसा खुबशे गव्हर्मेंट सर्वंटाक मेळना पंचायतीन स्टाफ आसा तांकां 6th पे आतां 7th पे इम्प्लिमेंट केल्या खूब वर्सां जालीं पूण हे 7th पे म्हाका दिसता आतां 8th पे जावपाचें आहा तो जे कोणाक 7th पे मेळना खंयचें कॉर्पोरेशन दिवना और आमचे पंचायतीन जे स्टाफ जे आसा तांकां दिवना तांकां तेणी करपाक जाय आनी ज्यो गोश्टी म्हाका दिसता 7th पे इज नॉट इट्स नॉट समथींग इट इज अ नेसेसिटी आनी आज जेन्ना हें करता तेन्ना हें लक्ष घालून सीएमान करचें बजेट स्पीड आमी पळयल्या लोकांनी पळयल्लें आसा आनी म्हाका 100% खात्री आसा इवन आमचे होम गार्ड हांव जाणा सर ते हॉनररी जॉब आसा सीएमान बजेट प्रोविजन थोडी केल्ल्या तेची एक सोसायटी करून ताका एक खंय तरी PF एडवांटेज वो कितें तरी करून घेवचें गव्हर्मेंटान करचें न्ही पूण ताका एकठांय हाडून खंय तरी सोसायटी केली जाल्यार प्रोविडंट फंड तांकां तेंचे भितर हो तेंचे भितर जो फंड नेचरान भितर लोन स्ट्रक्चर जशें PWD भितर सोसायटी आहा तेंची एक सोसायटी कॉन्सेप्ट केल्लो आहा तितून भितर चेअरमॅन PC आहा आनी वायस चेअरमॅन WRAचो चीफ इंजिनियर आसा अशें करून तांकां लोन स्कीम बी मेळटा अशें हे लोकांनी करचें अशें विनंती करता आनी परतून एकदां ऑनरेबल सीएमान जे बजेटान घातलां ते वर्साक इम्प्लिमेंट करचें आनी इम्प्लिमेंट करून हे जर आज संकल्पना दवरलेली आसा संपूर्ण गोंयां करपाक हो संकल्प पुराय जातलो अशें म्हणून परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा सर माननीय आमदार गिरीश बोरकार. Speaker sir, I stand to speak on the budget speech. Speaker sir, स्वयंपूर्ण गोंय प्रशासन तुमच्या दारी स्वयंपूर्ण मित्र अंत्योदया ग्रामोदया आणि सर्वोदया हे आयकपाक खूब बरें दिसता आनी मात सद्याक जे पुअर बजेटरी मॅनेजमेंट अंडर युटिलायझेशन रिअप्रोप्रिएशन of other grants
imprudent budgetary management, deficient budgeting, unrealistic estimates, over budgeting हे सगळे CAG रिपोर्टान वाचून बजेट कशें फोटींग आनी गोंयकारांक कशें पिशान काडटा हे दिसून येता. स्पीकर सर, विकसीत भारत 2047, विकसीत गोंय 2037 हे एक कशें आनी कित्याक आता ह्या 2025-26 जे बजेट आसा म्हटल्यार फक्त एक आंकड्यांचो खेळ हो कसो तो आमी आता उलोवन सांगतले. स्पीकर सर, आता आमी 2022-23 CAG रिपोर्टान कशें पळयला बजेट सारकें ना, फुडले बजेट कशें करता आनी 2025-26 बजेट फक्त एक आंकड्याचो खेळ हे पळोवया. Speaker sir, at the end of the financial year 2022-23, 25% of the total budgetary provision remained unutilized. Supplementary provisions consisting 7.75% of the original budget made during the year proved unnecessary. Speaker sir, saving 3 times चड आसा आणि supplementary provision केला. आता स्पीकर सर हे कित्याक केला? जेन्ना ऑलरेडी सेविंग आसा आणि सेविंग आसून बसून सप्लिमेंटरी हे केल्लो आसा, सो हितून कळटा की हे बजेट जे आसा हे बजेट सारकें ना. स्पीकर सर, इन्फ्लेटेड बजेट करता कित्याक हो एक प्रश्न आसा स्पीकर सर. आनी लोकांक पिशान काडपाक सोदता काय कितें? गरज नासतना इन्फ्लेटेड बजेट दिला, अनप्लॅन्ड बजेट दिला, अनरियलिस्टीक बजेट दिला. सो हे बजेट असो गुणोवन कित्याक दाखयता? स्पीकर सर, repeated low utilization over years indicates poor budgetary management by the state. फक्त 63 to 75% budget utilize करता from 2018 to 23 आणि फाटली 7 वर्सां ओव्हर बजेटिंग आणि करीत आसा. स्पीकर जर 7 वर्सां CM दोतोर प्रमोद सावंत आसा पण 7वी वर्सां सेम चालू आसा. स्पीकर सर, आम्ही पळयता की इतली वर्सां 7 वर्सांच्यान ओव्हर बजेटिंग करून जे बजेट आसा तो बजेट सिस्टमॅटिकली दाखोवप ना, तो बजेट फाटल्यानूच उरला. स्पीकर सर, आणि आता आमी उलया जो अननेसेसरी एक्सेसिव्ह सप्लिमेंटरी ग्रांट्स केल्या. टोटल ऑथोरायझेशन असले ₹26,365 crores आणि तितूनची सेविंग आसा ₹6,608 crores which is 25%. म्हटल्यार इतलो व्हडलो बलून दाखयला आणि त्या बलूनाचो फक्त 25% जो आसा तो सेविंग दाखयला आणि सेविंग दाखोवन बसून हांगा सप्लिमेंटरी घेत असता. स्पीकर सर, 25% यूज करतात तितूंतले मेजर ग्रांट्स हांव तुमकां सांगता. PWD, पंचायत, GMC, इलेक्ट्रिसिटी, स्पोर्ट्स अँड यूथ एफर्ट्स, हेल्थ, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे सगळे आसा. स्पीकर सर, इतले जे डिपार्टमेंट आसा आता हेंका प्रोविजन करता मात ते ग्रांट्स यूज जायना. आता हे डिपार्टमेंट हे खूप इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आणि खूप गरजेचे डिपार्टमेंट, सगळे आयज ह्या डिपार्टमेंटाचेर डिपेंड आसा पण हे सारखे यूज जायना. स्पीकर सर, प्रॉपर स्क्रुटिनी करिनासतना सप्लिमेंटरी प्रोविजन हे कित्याक लागून करता? कित्याक जेन्ना सेविंग आसा, सेविंग आसून बसून हे कशें करता हेजो प्रश्न म्हाका दिसता सीएमान दिवपाक जाय आसलो, बट तो ह्या बजेटान ना. स्पीकर सर, 25 केसीस अश्यो आसा की सप्लिमेंटरी प्रोविजन बेश्टेच घेतला आणि तितून एक्सपेंडिचर जो आसा तो ₹6,416 crore आणि बजेट आसले तांकां ते ₹8,183 crores. सो सप्लिमेंटरी प्रोविजन ₹880 crores इन 25 केसीस बेश्टेच अननेसेसरी घेतला. आता स्पीकर सर, हेजे कोण सीएमान हेजेर आपणाचो आन्सर दिवपाक जाय की बाबा इतले बजेट घेवन बसून इतले बजेट आसून सप्लिमेंटरी डिमांड घेतला ते फुडें येला आणि सेविंग इतलो जाला की 880 crores. स्पीकर सर, ₹608 crores सेविंग असले तरी पण ₹1,898 crores सप्लिमेंटरी प्रोविजन गरज नासली आणि हो ट्रेंड गेल्या ती 5 वर्सां चालूच आसा. आणि हो सीएमाचो सद्याचो जो बजेट आसा हो बजेट पळोवन बसून हो ट्रेंड चालूच उरतलो अशें तरी आमकां दिसता. स्पीकर सर, आता हो आंकड्यांचो खेळ जो आसा तो फुडें व्हरया. 6 out of 88 grants utilize less than 30% of the budgeted allocation. Under utilization of grant indicate deficient budgeting. स्पीकर सर, आता आमी एक उदाहरण घेऊया. ह्या
जे ग्रांट्स आसा तितूंतलो एक जो ग्रांट आसा तो म्हणजे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी. ह्या ग्रांटाचे 2018-19 ह्या वर्सा फक्त 60% यूज जाला. 2019-20 ह्या 0% म्हणल्यार कांयच यूज जावना. हो ग्रांट जो आसा तितून कांयच यूज जावना त्या वर्सा. 2020-21 थंय फक्त 5% यूज जाला. 2021-22 फक्त 9% यूज जाला आणि 2022-23 फक्त 12% यूज जाला. आणि ह्या वर्सा जो न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी बजेट जो आसा तो 58.93 करोड आसा. सो हे स्पेंड जातले काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह जाला. आणि अशी बाकीची जी ग्रांट्स आसा जावं तो इलेक्शन ऑफिस, एनवायरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, म्युझियम, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग हे डिपार्टमेंटांनी सेम हालत जाल्ली आसा. सो स्पीकर सर हे जे ग्रांट आसा हे ग्रांट कित्याक लागून डेव्हलपमेंट जावपाक आनी स्वयंपूर्ण करपाक लागून मात हे स्वयंपूर्ण जाल्ले अशें दिसूनच येना. आनी जेन्ना आमचो दोतोर प्रमोद सावंत सांगता की आमी रिन्युएबल सोर्सीस जो आसा तो प्रमोट करता, हितून क्लियर कट कळटा की हे प्रमोट करिना पण डिक्लायन करता. आमकां रिन्युएबल एनर्जी फुडें व्हरपाची ना हे कळून येता. स्पीकर सर आतां आमी फुडें या. थोडे ग्रांट्स मोर देन 100 करोड सेव्हिंग करता फ्रॉम 2021 to 23 आणि त्यांचे एवरेज असे आसा. PWD 46%, GMC 72%, म्युनिसिपालिटी 60%, WRD 49%, इलेक्ट्रिसिटी 49%. सो स्पीकर सर इतली सेव्हिंग ह्या डिपार्टमेंटान जाल्या आणि ह्या बजेटान 2025-26 बजेटान तांकां प्रोविजन्स असो आसा. PWD 1975 करोड, GMC 993 करोड, म्युनिसिपालिटीज 452 करोड, WRD 756 करोड आणि इलेक्ट्रिसिटी 4131 कोटी, जसो आता काब्राल बाबान सांगले. आता आमी पळोवया की जो एवरेज आमी काडटा हो गेल्या तितली वर्सांचो एवरेज समज काडलो नाजाल्यार हेजो सेव्हिंग कितलो उरतलो. PWD आउट ऑफ 1975 करोड 908 कोटी सेव्हिंग उरतलो. GMC आउट ऑफ 993 करोड 714 करोड सेव्हिंग उरतलो. म्युनिसिपालिटी 452 करोडांतलो 271 करोड सेव्हिंग उरतलो. WRD 759 करोडांतलो 371 करोड सेव्हिंग उरतलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 4131 कोटींतले 2024 कोटी सेव्हिंग उरतले. स्पीकर सर हे चल्ला कितें? हांगा आमी कितें आमचो मिलेर भरून दवरूंक सोदता काय FD करपाक सोदता? सो हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. कित्याक इतली डिपार्टमेंटां जी डिपार्टमेंटां खूब गरजेची आसली आज आमचेच डिमांड तुम्ही पळया. फॉर एक्झाम्पल आमी PWDन पळय PWD तर रस्त्याची हालत कितें जाला. आतांच काब्राल बाबान सांगलें की आमचे रस्ते फुटोन गेल्या, इतलीशी कड आसा ते कडेंतल्यान वचपाक मेळटा म्हणून. सो तेंचेच आमदार सांगता की रस्ते सारके ना. सो हे रस्ते सारके ना मात इतली सेव्हिंग आसा, इतली जी अनयुटिलायज बजेट आसा हो अनयुटिलायज आसून बसून हें चल्ला. आयज तुम्ही पळया आमी कितलेशे डिमांड घातले की सायन बोर्ड्स जे आसा ते सायन बोर्ड्स ना, सायनेजीस सारके ना, जावं उदकाची वॉटर सप्लाय पायपलायन्स कितलेशे कडेन पावल्ली ना. सो हो इतलो जो कारभार जो PWD डिपार्टमेंटान आमी पळयता तो PWD डिपार्टमेंटान इतलो जो यूजूच करूना, बजेट जो अनयुटिलायज दवरिल्लो आसा. तुम्ही पळया GMCन आयज GMCची हालत कितें जाल्ली आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी GMCन जाय आसली ती अजून पर्यंत त्या पद्दतीन जाल्ली ना. आयज वखदांक लागून डिले जाता. जावं तुम्ही पळयता आसतले जेन्ना आमी GMCन वयता तो पार्किंग फॅसिलिटी जावं बाकीची फॅसिलिटीज क्वॉर्टर्स आसा, क्वॉर्टर्साचो आमी डिमांड घातलेलो की क्वॉर्टर्स रिनोवेट करपाक, स्टाफ क्वॉर्टर्स रिनोवेट करपाक जाय म्हणून. मात हे GMC अंडर आमचे जो मंडूर हेल्थ सेंटर आसा हो मंडूर हेल्थ सेंटराक पासून आमी स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा तो रिनोवेट करपाक जाय हेजोय प्रपोजल घातला. बट हे कांयच दिसना. कित्याक दिसना? हे इतले आसून म्हटल्यार अनयुटिलायज ऑलमोस्ट अराउंड 72% अनयुटिलायजेशन समज जाले. नाजाल्यार आमचे GMC जो इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी जाय ती मेळपाची ना. आनी ह्या बजेटान ह्या हितून क्लियर कट ते दाखयता. स्पीकर सर आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पळय आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हंटा म्हणटा, अंडरग्राउंड केबलिंग करता. आयज कितलेशे कडेन उरलेले आसा. आयज स्टाफ अवेलेबिलिटी ना. त्या दिसा आमी पळयताले की स्टाफ सारके मेळना. सो अंडर स्टाफ आसून पासून आयज ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इतलो बजेट म्हळ्यार 2024 कोटी अनयुटिलायज उरतलो. इतलो म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर हें करपाक जाय की इतली वर्सां आतां करता बजेट तो कसो पेंडींग उरता. WRDन सेम सिच्युएशन. WRDन आमी पळयता की कितलेशे फावटी फायली डिले करता. बजेट ना, फंड अवेलेबल ना. सो अशी गत जाली जाल्यार हेच सिस्टम चलतलो. आयज तुम्ही पळयता आसतलो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे कितलेशे फायली पेंडींग उरता आनी आन्सर मेळटा कितें
बजेट प्रोविजन ना ते फुडल्या वर्सा वयता मागीर फुडल्या वर्सा वयता. सो इतली जे स्किमी ज्यो सरकाराच्यो आसा ह्यो स्किमी जेन्ना इतले अनयुटिलायजेशन जाला ते कित्याक लागून फाटी उरला. स्पीकर सर तशेंच आमी ग्रावंड आमचे पळयता स्पोर्ट्स फॅसिलिटी जायना सारकी आनी ती स्पोर्ट्स फॅसिलिटी खरें म्हटल्यार आमकां प्रत्येक जाणांक मेळपाक जाय. आमचे ग्रावंड म्हटल्यार आमचो जो कुर्काचो ग्रावंड आसा त्या टायमार पासून गेले ते फायनान्शियल इयराक आमकां सांगले फंड अवेलेबल ना, आमी फुडल्या वर्सा घेवया, नेक्स्ट फायनान्शियल इयर घेवया. मात हांगा अशें दाखयता की तुमचे कडेन फंड आसा तो फंड फक्त ट्रान्सफर करपाक जाय, मात तो ट्रान्सफरूय करिना. स्पीकर सर हे फुडें फुडें चलयत आसा. हें कशें चल्लां स्पीकर सर? हो जो बजेट आसा हो बलून करून दाखयता मात तो सारको युटिलायजेशन करपाक सारकें ना. स्पीकर सर सेम थिंग जाता आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आमी एग्रीकल्चरान आमी खाजन लँडाक लावन रिवायवल ऑफ खाजन लँड हांगा एक पॅकेज मागलेली 5,000 कोटीची. आता ती पॅकेज 5,000 न्हू 100 कोटी पासून येवना. अजून पर्यंत आमी रावल्या केन्ना येतले काय म्हणून. मात हांगा हजारांनी कोटी जे आसा ते अनयुटिलायज दवरले आनी तो बजेट जो आसा फुडें फुडें दुखलीत आसा. गेले ती 5 वर्सां अशें समज फुडें फुडें दुखलीत रावले नाजाल्यार हे डेव्हलपमेंटल कामां कशी जातली. आमी सॉल्ट पेन्साचो एक विशय घातलेलो जो सॉल्ट पेन्साक आमकां रिवायवलाक तेका पयशे जाय आनी तो पासून ह्या फायनान्शियल हितून तो घातलेलो ना. सो ते कशें जातले जेन्ना इतलो फंड उरता मात तो घालिना. आमी हेरिटेज ब्रिज आमचे कुर्का आसा जावं आमचो हांगा शिरगांव आसा ह्या हेरिटेज ब्रिजाचे प्रपोजल घातला आनी PWDन घातला. सो ह्या ब्रिजांक समज PWD कडे हो बजेट अनयुटिलायज दवरिता सुशेगाद रावता आनी ते ब्रिज अजून पर्यंत तुमी काय कितें दुरुस्ती करपाची कशी करपाची तेजो कांयच रिपोर्ट पासून काडूना आनी ह्या बजेटान तो घालूं पासून ना. सो हितून इतलेंच कळटा स्पीकर सर की हो सरकार जो आसा तो फक्त असो बलून कसो दाखयता. तो जे युटिलायजेशन जे आसा ते युटिलायजेशन टायमली करिना. ही डिपार्टमेंटां जी आसा ते डिपार्टमेंट टोटल फेल जाल्ली आसा ही युटिलायजेशन सारके करपाक आनी फुडें एवरी इयर जो आसा तो फुडें फुडें दुखलीत आसा. स्पीकर सर सो इतले इन्फ्लेटेड बजेट कित्याक करता आनी मागीर डिपार्टमेंट बॉल मारता आमकां आमचे कडेन तो फंड ना म्हणून. डिपार्टमेंटा कडेन फंड ना करून आमकां फायली फुडें फुडें दुखलिता. फायनान्स डिपार्टमेंटान आमी एवरी टायम म्हाका दिसता सगळे आमदार फायनान्स डिपार्टमेंटान पावता फायनान्स डिपार्टमेंटाच्यान फुडें दुखलिता आनी हे चालूच उरता. मात सप्लिमेंटरी परत घेता. सप्लिमेंटरी बजेट घेतल्या नंतर सेम जाता स्पेंड सारकें जायना. जो स्पेंड करपाचो टायम जो आसता तो हें जायना. म्हूण आमकां तरी दिसता की हें जे बजेट आसा हो बजेट फक्त एक आंकड्यांचो खेळ आसा म्हणून. स्पीकर सर excise expenditure amounting to rupees 119.61 crores in financial year 22 to 23 as well as rupees 12,625.06 crores for the period from financial year 2008-9 till 2021-22 was pending for regularization. आता स्पीकर सर इतले पैसे जे 12,625 कोटी हे पेंडिंग आसा रेग्युलायझेशन करपाक. हो कोण करतलो? ह्या बजेटान ते कांयच मेन्शन केल्ले ना. अजून पर्यंत कांय सांगलेले ना. सो हेजो जबाब जो आसा म्हाका दिसता सीएमान दिवपाक जाय. द स्टेट गव्हर्नमेंट इनकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 14.03 crores विथआउट एनी बजेट प्रोविजन. हे कशें जालां कित्याक जालां हेजें एक्सप्लेनेशन कोण दितलो हो एक प्रश्न आसा. तो सीएमान आन्सर करपाक जाय. स्पीकर सर मागीर फुडें या CAG रिपोर्ट म्हणटा की जिल्हा पंचायत अकाउंट्स पेंडिंग आसा. आता स्पीकर सर नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत जो अकाउंट्स आसा हो पेंडिंग 14 वर्सां आसा. म्हणजे 14 वर्सां जाली नॉर्थ गोवा ZP आसा तेजो अकाउंट्सूच केल्लो ना. हे कितें चल्लां स्पीकर सर? कसलो बजेट आसा? ह्या बजेटान कितें? स्पीकर सर दुसरें साऊथ गोवान आमी पळयता साऊथ गोवा ZPचो पेंडिंग फॉर 5 years 5 वर्सां जाली अकाउंटूच केल्ले ना. अरे कसलो स्कॅम म्हटल्यार कितें चल्लां? कितें लिपोवपाक सोदता? सीएमान हें सांगपाक जाय. कित्याक सीएम प्रत्येक वेळा सांगता की आपूण डेव्हलप करता स्वयंपूर्ण करता आनी कसले हे ग्रामोदय जो दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा ग्रामोदय करतलो. हो कसले ग्रामोदय? हो एक आमकां सीएमान उत्तर दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमची स्पीकर सर टायम पळय कांयच उलोवंक ना. स्पीकर सर आमची कॉर्पोरेशन्स जाल्या काबार ती पयशांक रडटा. आता आमी पळोवया नेटवर्थ अशी आसा KTC -66.76% खतम. GIDC -55.89%. टाटा गोवा मीट कॉम्प्लेक्स -0.61% बाय बाय. टाटा बाय बाय जाला. स्पीकर सर कितें जाला? ही जी कॉर्पोरेशन आसा
ही खतम जाल्या, हेंकां कांयच उरलेलें ना. आनी स्पीकर सर, आमचो सीएम म्हणटा की आमी स्वयंपूर्ण करतले. सो हे पयलू म्हाका दिसता ह्या कॉर्पोरेशनाक आत्मनिर्भर करपाक जाय, हेंकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय आनी मागीर विकसीत 2037चे नारे जे आसा ते दिवपाक जाय. अशी कॉर्पोरेशन कशी चलतली? अजून पर्यंत स्पीकर सर कांयच करूं ना. सो हे सगळे पळोवन म्हाका तरी दिसता की सीएमान आपल्याचे मन आनी धन जे आसा ह्या कॉर्पोरेशनाक समर्पीत करपाची गरज आसा आनी हे कॉर्पोरेशन जे आसा हे चालीक सारकें लावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आता आमी पळयता की सद्याची जी एश्युरन्सीस जे सीएमान दिल्ली आसा, अपॉइंटमेंट ऑफ होल टायम कंपनी सेक्रेटरी इन द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन्स: गोवा स्टेट शेड्यूल्ड ट्रायब फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. स्पीकर सर, आमचो जो स्पीकर आसा ते स्पीकर ह्या कॉर्पोरेशनाक लागून आपणाचो जो आपणान फूल ट्राय केली आनी प्रयत्न करून हे कॉर्पोरेशन निर्माण केले, ते फुडें हाडले, चालीक लायले. आनी आयज हेजी हालत कितें जाल्या? आयज म्हाका दिसता आमच्या स्पीकरांनी सांगपाची गरज आसा सीएमाक की हे कॉर्पोरेशनाचेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक सीएमा कडेन सद्याक पोर्टफोलियो आसा, नाजाल्यार ही कॉर्पोरेशन बंद पडटली. तशेंच केटीसी आसा, सिवरेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा आसा, इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा आसा. स्पीकर सर, एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 होल टायम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करपाक जाय. बट ही सगळी कॉर्पोरेशन अपॉइंटमेंट करिना. रिजन कितें? एक सीएस अपॉइंट करपाक आयसीएसआय अपॉइंटमेंट जाय आनी सीएम आतां प्रपोजल दवरिता की शिस्तीबंद आनी ट्रान्सपरन्सी हाडटलो म्हणून. इतली वर्सां जाली, म्हटल्यार 7 वर्सां जाली सीएम दोतोर प्रमोद सावंत आसा, तेन्ना शिस्त चालीक लागलेली ना, तेन्ना ट्रान्सपरन्सी नासली. हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. स्पीकर सर, सीएमान 203 म्हणटा तो वाचचो, जो सेक्शन आसा तो वाचचो. पेनाल्टीज त्या हेजेर पेनाल्टीज लागता, ती म्हणजे फॉर कंपनी 5 लाख लागता आनी तेंचो जो डायरेक्टर आसा ताका 50,000 लागता. सो ही पेनाल्टी कोण फारीक करतलो? हेजो प्रोविजन ह्या बजेटान केला, हो परत एक प्रश्न आसा. स्पीकर सर, सीएम म्हणटा आमचे गोंय 4th नंबराचेर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलाचेर आसा म्हणून. बट सीएजी रिपोर्ट कितलेशे नॉन कॉम्प्लायन्सीस सांगता. मॅपिंग ऑफ SDG 3 इंडिकेटर्स विथ स्कीम्स, डिवॉल्टिंग ऑफ हेल्थ सेक्टर प्लॅन्स, कोर कमिटी नॉन फंक्शनिंग, नो हाय लेवल टेक्निकल कमिटीज. स्पीकर सर, हो जो सीएजी रिपोर्ट आसा हो क्लियर कट हो SDG क्लियर कट एक्सपोज करता. आनी तशेंच आमचे हेल्थ केअर इन्फ्रास्ट्रक्चर हितून 71 सब सेंटर्स ना, 20 प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स ना, 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ना, म्हटल्यार ऑलमोस्ट 50%. हो IPHS नॉर्म्स सांगता. म्हटल्यार जो GMC आसा, जे GMCन जावं हेल्थ सेक्टर जे आमचे बाकीचे हेल्थ सेक्टर आसा हो टोटल फेल्ड जाल्लो आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की ट्रशरी कॅन्सर केअर सेंटरान अपग्रेडेशन ऑफ ट्रोमा केअर फॅसिलिटी इन GMCH हे जावपाचे आसले, मात ते अजून पर्यंत जाल्ले ना आनी ते पेंडींग आसा. There were gaps in availability of infrastructure in GMCH against National Medical Commission. हे CAG रिपोर्टान सांगला. आनी डिलिमिटेड बिल्डिंग्स विथ इम्पॅक्ट हेल्थ केअर सर्विसीस. आयज आमी पळयता की GMC जो आसा हो खूब क्रिटिकल आनी खूब इम्पॉर्टंट आमच्या मतदारसंघान आसा आनी प्रत्येक जाण GMCन येवन आपणाचो ट्रिटमेंट करता. आयज कितलीशी गर्दी जाता आनी हो जो CAG रिपोर्टान जो पॉयंट काडलेलो आसा, म्हाका तरी दिसता आयज प्रत्येक गोंयकारान आयकोवपाक जाय की आमच्या गोंयान 71 सब सेंटर्स पेंडींग आसा, म्हटल्यार ती जावकूच ना. 20 प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स जावं ना, 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जावं ना. आयज ही गरज कोणाक आसा? ही लोकांक गरज आसा. त्या रिसंटली जे शिरगांव जात्रेक स्टॅम्पेज जाली, त्या स्टॅम्पेजीन जेन्ना कॅज्युलिटीज जाल्ल्यो, त्यो कॅज्युलिटीज पयलू खंय धांवले? पयलू बिचोलीम धांवले. आनी बिचोलीम जेन्ना पावले, बिचोलीच्या हेल्थ सेंटरान पावले, तेन्ना थंय एकटोच डॉक्टर आसलो आनी तो डॉक्टरान तांकां तो सारको आबूज जालो, कितें करपाचें कितें ना जालें. आनी तेन्ना तेणें सगळ्यांक GMCन धाडले. आतां हितून अशें कळटा की बाबा जे रुरल लेवलाचेर ही हेल्थ सेंटरां ना आनी हे हेल्थ फॅसिलिटी ना, त्या कारणाक लागून हे
हे जे सरकाराचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा हे हेल्थ डिपार्टमेंट फेल जाला. आमी पळयता की GMCचो जो एवरेज सेविंग जो आसा तो 72% आसा आनी फायनान्शियल इयर 25-26 आमकां जो ग्रांट आसा तो 993 करोड आसा. आनी समज हो ग्रांट एज पर द हिस्ट्री ऑफ GMC चो ग्रांटाची तो पळयलो नाल्यार 714 करोड सेविंग उरतली. पण ही जी फॅसिलिटी आसा ही फॅसिलिटी अजून पर्यंत निर्माण जाल्ली ना, अजून पर्यंत जाल्ली ना. सो हेजे म्हाका दिसता जो आन्सर आसा हो सीएमान दिवपाची गरज आसा. कित्याक GMC जावं हेल्थ सेक्टर हो खूब गरजेचो. लोकांक ही फॅसिलिटी जाय आनी ही फॅसिलिटी घडयतले नाल्यार म्हाका दिसता हेजेर कांयच म्हणल्यार कांयच पळोवपाक जायना फाटीं फुडें आनी ती फॅसिलिटी पयल्यान हाडपाक जाय. आयज तुमी GMCन पळया कितली गर्दी पडटा. सगळे रुरल हेल्थ सेंटरांतले लोक जे आसा ते GMCन येता. थंय फॅसिलिटी कांयच मेळना. सादें इंजेक्शन बसून मारता नाल्यार तांकां GMCन धाडटा. कॅज्युलिटीन लुटी पडटा. लोक म्हणटा कॅज्युलिटीन कितें जालां, गर्दी आसता, कोणाक ट्रीट करूं कोणाक नाका. हे डॉक्टरांचेर वचून पेज पडटा, त्या स्टाफांचेर पेज पडटात की कोणाक ट्रीट करपाचो. सो हेका लागून ही फॅसिलिटी हाडपाची खूब गरज आसा आनी नॅशनल नॉर्म्स आसा. स्पीकर सर थोडे उरला 5 मिनटां. स्पीकर सर इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड यांचे अकाउंट्स आणि रिटर्न फायलिंग पेंडिंग आसा. रजिस्टर ऑफ कंपनीज फ्रॉम 2012 to 2025. स्पीकर सर हे समज कॉम्प्लायन्स करिना नाल्यार हे कॉर्पोरेशन जे आसा ते डॉर्मंट जातले आनी जे समज डायरेक्टर आसा हे डिस्क्वॉलिफाय जातले आनी हेजेर लक्ष जे आसा ते सीएमान अजून पर्यंत केंद्रीत केल्ले ना. आनी गेली ती 14 वर्सां ही फायलिंग जी आसा ती पेंडिंग उरलेली आसा आनी पेनाल्टीज आसा ती कोण हे करतलो, कोण फारीक करतलो, हेजे प्रोविजन दवरला काय कितें मातशें हें म्हाका दिसता सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की ह्या बजेटान एक युनिटी मॉल म्हणून चिमला दाखयल्लें आसा आनी ताका प्रोविजन 132 करोड दिला आनी थंय ऑलमोस्ट 12,000 स्क्वेअर किलोमिटर. बट हे प्रोविजन कशें दिता कित्याक गोवा स्टेट एक्सपर्ट अप्रायझल कमिटी यांच्यानी जेजे म्हणजे EC परमिशन एनवायरमेंट क्लियरन्स परमिशन आसा ते डिक्लायन केला. तरी पूण आयज आमच्या बजेटान ते दाखयता की हो जो प्रोविजन आसा हो दिल्लो आसा. स्पीकर सर अशी कितलीशी प्रोजेक्ट जे आसा म्हटल्यार अशी प्रोविजन दिता आनी ते प्रोजेक्ट आडून उरता आनी अशे कितलेशे परमिशन जे आसा जे प्रोजेक्टांक ते दिल्या आनी ग्रांट जाल्या तशे प्रोजेक्ट इस्टिमेट प्रोजेक्ट्स आसा ऑलमोस्ट अराउंड 600 करोड ज्यांचे एक्सपेंडिचर ब्लॉक जाल्ले आसा आनी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट उरल्या सिन्स 31 मार्च 2023 आनी हे प्रोजेक्ट जे आसा ते 2014 ते 2025 पर्यंत उरल्या. आनी स्पीकर सर हे प्रोजेक्ट कशे पेंडिंग उरता कित्याक बेश्टोच असो ताका ग्रांट दाखयता, कामां जायना, थोडी कामां पेंडिंग उरता, थोड्यांक आनी क्लियरन्स मेळना. सो हेका लागून म्हाका दिसता सरकारान आनी सीएमान हेचेर लक्ष दिवपाक जाय की खंयचे प्रोजेक्ट टायमार आनी तेंचे क्लियरन्स आसल्यारूच ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक जाय. स्पीकर सर आमी कंपन्सेट ग्राउंड्स जॉब जे आसा आयज तुम्ही पळयता की कितलेशे जाण आमचे कडेन येता, म्हाका दिसता तुमचे कडेन येता आसतले. 2017च्यान हे जॉब्स आसा पेंडिंग उरल्या आनी 782 पेंडिंग केसीस उरल्या. सो स्पीकर सर हो बजेट आमी दाखयता की इतलो बजेट केला, इतलो बजेट आसा नाल्यार हो बजेटाचे भितर हेंकां घेवपाक जाय. 9 वर्सां जाली कित्याक आयज थोड्यांची इतली वर्सां जाली ती फाल्यां रिटायरमेंट 2 वर्सां मेळटली तांकां, थोड्यांक मेळचीय ना. सो तेंचेर टोटल अन्याय जाता आनी ह्या बजेटान ह्या बाबतीन कांयच घातलेले बरयल्लें ना. स्पीकर सर आमी पळयता की सेंटर गव्हर्मेंटाचे थ्रू आमकां फंड्स येता आनी पंचायतीक लागून स्पेशल जो ग्रांट आसा तो 15 फायनान्स कमिशनाच्यान येता आनी हे फावट जो आमकां ग्रांट आसलो 128 करोड. ह्या 128 करोडांतले फक्त 9.6 करोड येयल्या आनी हे कित्याक लागून कित्याक नॉन कंप्लायन्स जे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स जे आसा ह्या डिपार्टमेंटल युटिलायझेशन जे आसा ते फेल जाल्या, ते करपाकूच शकना आनी हेज्या बाबतीन सीएमान जावं ह्या बजेटान कांयच घातलेलें ना आनी हे केन्ना जातले हेजोय प्रश्न म्हाका दिसता सीएमान आन्सर करपाची गरज आसा. शॉर्टफॉल इन रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स बिटवीन 2015-16 to 2022-23 बाय -10%. 10% हो मायनसान गेल्लो आसा. आतां हो मायनसान गेला मागीर फुडें अंडर स्पेंडिंग ऑफ बजेट फ्रॉम 15-16 to 22-23 इज -22% म्हटल्यार 22% अंडर स्पेंडिंग जाल्या.
10% मायनसान गेल्यावर आसा पण 10%च जावपाक जाय तो 22% पावला म्हटल्यार इतली अंडरस्टँडिंग जाला कितली गरज आसा म्हाका दिसता सगळे डिमांड्साचे सगळे उलयतले की आमकां ही गरज आसा ती गरज आसा हें जावना तें जावना इतली वर्सां जावना पण हांगा अशें दाखयता की 22% अंडरस्टँडिंग जाला म्हटल्यार 10% ओके पण 22% जाल्या स्पीकर सर गोंय सद्याक नंबर 1 टर्म जाला कित्यान अंडरस्पँडिंग करपाक इन कॅपिटल आउटले हे आख्ख्या एवरेज इंडियाची एवरेज स्टेटींची काढली नाल्यार गोंय नंबर 1 आनी हितून आमी पळयल्यार मिन्स 49% कॅपिटल आउटले आतां म्हाका दिसता दोतोर चंद्रकांत शेटये सांगतालो की कॅपिटलान आमी चड इन्वेस्ट करपाक जाय कॅपिटल म्हटल्यार रिसोर्स आमचो जातलो पण आयज अशें दिसून येता हांव मुद्दाम तुका सांगता की जो रेवन्यू एक्सपेंडिचर 2 मिनटां रेवन्यू एक्सपेंडिचर जो आसा तो 19 crores 558 crores आसा आनी हो बजेटान हें केल्लो बट एक्चुअल जाला 17,086 crores आतां स्पीकर सर तुमी पळयता -13% हें जाला पण कॅपिटल आउटले जो आसा कॅपिटल आउटलेन एक्चुअल दिला 5,001 crores पण एक्चुअल एक्सपेंडिचर जाला तो 3,566 crores म्हटल्यार -29 crores जाला स्पीकर सर तितूनय कमी जाता म्हटल्यार तुमी चिंता की जो आमकां रिसोर्स करपाक जाय आमकां एसेट्स करपाक जाय ते एसेट्स जायत ना आनी हे अशेंच चालीक उरले नाल्यार अशें फुडें आमकां खूब प्रॉब्लेम जातली स्पीकर सर आमी पळयता की डिपार्टमेंटल एलोकेशन्स हांव तुमकां थोडी डिपार्टमेंट सांगता ती एलोकेशन दिल्या पण तांकां एक्चुअली जो बजेट एलोकेट आसलो तो बजेट एलोकेट आसलो तो एक्चुअल जावंक ना स्पीकर सर रुरल डेव्हलपमेंट 571 crore बजेट एलोकेट आसलो तेंचो फक्त 199 जालो म्हटल्यार -65% यूज जाला वेलफेअर ऑफ SC ST OBC एंड मायनॉरिटीज हांगा 195 बजेट एलोकेट केल्लो तितून फक्त 80% एक्चुअल यूज जाला म्हटल्यार 59% अर्बन डेव्हलपमेंट 644 crores तितूंतलो 402 crores यूज जाला आनी -37% म्हटल्यार बजेटान दाखयता बलून करून पण यूज जाता इतलोच थोडोच यूज जाता सो हे कित्याक लागून स्पीकर सर हेजी जाप म्हाका दिसता सीएमान दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर इतले आमी प्रश्न घातले आतां खूब गरजेचे म्हणटा ते अटल आसरा योजना जी योजना आयज सकाळी पासून आमी उलयताले हावजिंगाची आतां अटल आसरा योजना म्हटल्यार बारीक सामान्य गोंयकार जो आसा तांकां घरां बांदपाक लागून आयज इतलो बजेट आसून पासून आमचो जो हें आसा अटल आसरा स्किम्स जे आसा ते 527 पेंडींग आसा आनी ते क्लियर कट सांगता की फंड प्रोविजन ना म्हणून सो हेजे जाप दिवपाक जाता तशेंच DSS स्कीम जी आसा तितून 4,357 पेंडींग आसा स्कॉलरशिप्स पेंडींग आसा मायनॉरिटी कमिशनाच्यो स्किमी ज्यो आसा कम्युनिटीच्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो 4 स्किमी होल्डार दवरिल्ल्यो आसा स्पीकर सर आनी बॅकलॉग जे आसा SC आनी OBCचे पोस्टाचे हे पेंडींग उरलेले आसा तशेंच गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा यांचे जे पेमेंट आसा तो हायक करतले म्हणून सांगलेले मात त्या पासून अजून पर्यंत जाल्ले ना पूण हितून इतलेच कळटा स्पीकर सर की अशें आनी कितलेशे आसा आनी कितलेशे डिमांड्स कितलेशे ग्रांट्साचेर उलोवपाचे आसा पण हितून इतलेच कळटा की हो जो बजेट जो आसा हो बजेट फक्त एक आंकड्यांचो खेळ जावन पडलेलो आसा थँक्यू स्पीकर कृष्णा सालकर स्पीकर सर आज ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं हांव आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करता एक प्रोग्रेसीव आनी एक विजन आशिल्लें बजेट म्हाका दिसता आज हांगा हें केल्लें आसा दिल्लें आसा आमकां आनी विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोंय आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाचो आदार घेवन हें बजेट केल्लें आसा ताज्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता हे करता आसतना ह्या बजेटान म्हणजे एड्युकेशन जावं स्पोर्ट्स जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं नाल्यार हेल्थ फेसिलिटीज जावं हाजेर चड भर दिल्लो आसा आनी त्या खातीर हांव सगळ्या डिटेल सगळ्या हातून वचना पूण थोडे जे ठळक मुद्दे आसा तांचेरूच वता वदोळ विरेश उलयता आसतना म्हणपाक की सगळीं गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन्स लॉसान गेल्या म्हणून आतां म्हाका खबर ना खंयच्यान डेटा मेळ्ळा म्हणून पूण आमचे SGPDAच आज स्वयंपूर्ण SGPDA जाल्ले आसा आज आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान पयशे घेना आदी सो त्या खातीर म्हाका दिसता हे बजेट एक प्रोग्रेसीव बजेट आसतना खुबश्यो गोश्टी सगळ्यांनी उलयल्ल्यो आसा
आनी तातूंत भितर इन्फ्रास्ट्रक्चराचें उलयता आसतना आज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रूज टर्मिनल प्रोजेक्ट एरो टुरिझम जावं नाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युजियम बांदपाक घेतिल्लो आसा आनी ते करता आसतना ताजी तरतूद केल्ली आसतना म्हाका मुद्दम ह्या सरकाराक आठवण करून दिसता आनी प्रायोरिटीचेर मर्दनगड फोर्ट आसा जो छत्रपती संभाजी महाराजाची करेज आनी ताजे शौर्याची गाथा सांगणारो आनी गोंयच्या स्वतंत्र हातून लढ्यान ताचो महत्व कितें आसा हे फुडल्या पिळगेक कळपा खातीर I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर उलयता आसतना म्हणजे मर्दनगड फोर्ट जो आसा ताजेर दुर्लक्ष करचें न्ही कित्याक हो जो फोर्ट आसा ही एक लिव्हिंग टेस्टमनी आसा आमच्या गोवन रेव्होल्युशनाची आनी ती आमच्या फुडल्या पिळगे पर्यंत पावपाची अत्यंत गरज आसा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज जाणी हो किल्लो बांदिल्लो आसा ताका न्याय दिवपाची तितलीच गरज आसा आज त्या हाजी अवस्था खूब वायट आसा पूण हांव सरकारा कडेन मागतां हांव डिमांड्सांनीय म्हणटलो आनी एक कॉलिंग अटेन्शनूय म्हणटलो हांवें प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशनूय मूव केलां तें आयलां जाल्यार चड बरें आसा पूण आज हाजें संवर्धन करप आनी ती सेफगार्ड करप ही आमची सगळ्यात फूल हावजाची गरज आसा आनी त्या खातीर हो एक मुद्दो एक प्रामुख्यान हांव मांडटां खुबश्यो गोश्टी आज म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पसून ज्यो इतलीं वर्सां जावनाशिल्ली तितलो भर आज सरकारान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीच्यांनूय दिला हांव आतां बाकीच्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयता आसतना सगळ्यांकूच न्याय दिल्लो आसा इवन ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज भरपूर कामां जाल्लीं आसा आनी ते दाखोवन दिता की हो जो सरकार आसा हो सगळ्यांचोच विचार करता सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाचो विचार करता आनी त्या खातीर कोणेच म्हाका दिसता वायट जाल्यो त्यो गोश्टी हायलायट करनासतना बऱ्यो ज्यो गोश्टी जाल्या ताजेरूय थोडो भर दिवचो अशें म्हाका दिसता हांव थोड्यो गोश्टी अंडरग्रावंड केबलिंग आतां मंत्री गेलो पूण अंडरग्रावंड केबलिंग आज मोठ्या प्रमाणार आज सगळ्या गोंयभर चालू आसा म्हज्या वास्कोनूय चालू आसा हांव मंत्र्या कडेन मागता ताका आनीय पयशे दिवन म्हणजे जेन्ना आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करता तेन्ना आयसोलेटेड एक सिटी जाल्यार तशें घेनासतना पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीक नाल्यार एटलिस्ट पयल्या 5 वर्सान एटलिस्ट 60-70% ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी हातून भितर क्लियर जावपा हाच्या खातीर तरतूद आनी मोठ्या प्रमाणार करची अशें हांव मागतां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक जाणें आमकां एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर फिट इंडिया मुवमेंटाचेर खूब भर दिता आनी ताजे अंतर्गत आमचे तिनूय जे स्टेडियम्स आसा ताजेर अपग्रेडेशनूय चालू आसा आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां मल्टीपर्पज हे सरकारान दिल्लो आसा ताच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां रोड वायडनींग चालू आसा कल्वर्ट्स हें तें ज्यो गोश्टी केन्नाच एटलिस्ट वास्को भितर जायनाशिल्ल्यो त्यो आज आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ताजी तरतूद सरकारान केल्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदन करतां गोवन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाता आसतना ह्युमन डेव्हलपमेंट पासून जावप हाजेरूय भर तितलोच आमचो सरकार दिता आनी 4000 जॉब्स ह्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा थ्रू तयार करून आमचे गोंयकार सेक्युरिटी गार्ड म्हणजे पयलीं आमी तर गव्हर्मेंट हातूनच तांकां घालताले पूण प्रायवेट सेक्टरान पसून वचपाचो जो प्रयत्न सरकार करता म्हाका दिसता खरोखरच अभिनंदन करपाचो आसा कित्याक हातून भितर आमच्या भुरग्यांक म्हाका दिसता नोकऱ्यो आज एम्प्लॉयमेंट सगळ्यांक आमी दिवंक शकना पूण एटलीस्ट मॅक्झिमम लोकांक 4000 सपोज गेले अशें करून वेगळ्या वेगळ्या भागांतसून सपोज गेले म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रॉब्लेमाक आमी थोडे फार आमी टॅकल करूंक शकतले हें करता आसतना PWD ग्रीन डक्ट तांणी इंट्रोड्यूस केलां म्हणजे ग्रीन कॉरिडॉर करता आसतना युटिलिटी डक्ट्स सगळ्या कडेन आसची हाजेर भर दिल्लो आसा आनी हें म्हाका दिसता हो वेवस्थीत प्रोग्राम गोंयभर जालो जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो भरपूर रेवेन्यू आमी सेव करूंक शकतले कित्याक आज आमी पळयतात की आज लायटवालो येता एकदां फोडटा PWD येता आनी एकदां फोडटा तें जायनासतना युटिलिटी डक्ट जेन्ना आमी म्हणटात दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता गोंयान हो टोटली इम्प्लिमेंट जालो जाल्यार ही फोडाफोडी आनी गव्हर्मेंटाचो रेवेन्यू जी लिकेज जाता नाल्यार लॉस जाता तो आमी साल्वार करूंक शकतले वुमन एम्पावरमेंट आमी सदांच म्हणटा वुमनाक एम्पावरमेंट करपा जाय तांचें चिंतपा जाय आज म्हाका दिसता सरकारान तांचे पसून वर्किंग वुमन जी IDCs आमचे आसता तांच्या खातीर एक हॉस्टेल म्हणजे 4 कडेन हॉस्टेल पसून उबारपाची एक संकल्पना बरी संकल्पना एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग म्हणटा तशें तांणी करपाचें केलां
रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर्स जो चालू आसा म्हाका दिसता तातूंत थोडो बदल करपाची गरज आसा. खुबशीं अशीं घरां आसा जांकां अजून सेटबॅका खातीर खूब त्रास जाता आनी ती त्या स्किमी भितर येनात. सो तेंय बी थोडो तरतूद करून त्या रुला भितर थोडी तरतूद करून म्हाका दिसता हो केलो जाल्यार हाजे बेनिफीट खुबशे आमच्या गोंयकार भावांक मेळूंक शकता जाणे करून तोय रिलीफ जातलो. 7 वर्सां वयर म्हाका दिसता ऑनरेबल आमचे मडगांवचे आमदार आनी आमी एक प्रश्न घाल्लो की 7 वर्सां वयर जे टेम्पररी स्टाफ आसा म्युनिसिपालिटीन जे अजून पर्यंत डेली वेजाचेरूच काम करता तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हणून. आनी आज ती बी मागणी म्हाका दिसता मान्य ऑलमोस्ट जाल्ली आसा. हांव सरकारा कडेन विनंती करता तांकां जाता तितले बेगिना बेगीन तांकां रेग्युलरायज करचें आनी टेम्पररी स्टेटस तरी जाता तितले ह्याच हातून तांणी दिवचो. खुबश्यो गोश्टी जाले स्पीकर सर हांव चड उलयना 2-3 गोश्टीच उलयतां. खुबश्यो गोश्टी हेल्थाचेर बसून आमी डे केअर सेंटर जावन आनी 108 एम्ब्युलन्सीस हाडपाचो प्रयत्न आसा ताकाय बी खूब यश येत आसा. आनी NBCC म्हणजे आज खुबशे प्रोजेक्ट्स आमी PPPचेर उलयता आनी तातूंत भितर NBCCचो इनवॉल्वमेंट इतल्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे वास्कोचो बस स्टँड जो पसून आसा तो NBCC करता. म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्या भितर ताचो टेंडर जाता आनी ही एक बरी म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या तिजोरेचेर कांयच भर पडनासतना एक प्रोजेक्ट जावन पडटा आनी तातूंत भितर आमकां सरकाराचोय वांटो आमकां मेळटा. हाज्या खातीर म्हाका दिसता आज सरकाराचें आनी मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक जाय. आनी अशें करता आसतना दोनूच हांव मांडटा म्हाजे प्रश्न. आज मडगांवची दिंडी आनी लहराई जात्रा ही स्टेट फेस्टिवल आसा आमचो. ऑनरेबल MLA मुरगांवचो ताणें आमचे वास्कोचोय सप्ता होय स्टेट हें जावन म्हणून मागिल्लें. ताजेरूय सरकारान विचार करून फुडल्या टायमार आतां रोखडेच सप्ता येता 30 तारखेर आमचो सप्ता. तुमकां सगळ्यांक इन्वायट तर हांव करतलोच पूण तो सप्ता स्टेट फेस्टिवल जावचो हाजोय आमी एक प्रयत्न करचो. आनी बाकीचे सगळे हांवें सर कवर केले. एकूच लास्ट पॉयंट एक डॉग बायट केस हांव मंत्र्या कडेन उलयतालो. आज खूब वाडत आसा कुत्र्यांचें प्रमाण आज इतल्या मोठ्या प्रमाणार वाडलां की आज भायर वता आसतना एकदां भंय दिसता. म्हणजे आमची कोणी भुरगीं बी वता आसतना आनी जे व्हिडियोज थोडे व्हायरल जाल्या तातूंत भितर एकदां भंय दिसता. मिनिस्टर आपल्या परीन पुराय प्रयत्न करता की स्टरिलायझेशन जो कॅम्प आसा ते तरी मोठ्या प्रमाणार करचे म्हणून. हांव सरकारा कडेन मागता की एजन्सीज इनवॉल्व करून NGOs इनवॉल्व करून प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो प्रॉब्लेम सगळ्या कडेन आसा. हो गोंयभर प्रॉब्लेम आसा. सो जाता तितले एजन्सीज इनवॉल्व करून म्हाका दिसता स्टेरिलायझेशन हें एक मोठे कॅम्प्स वेगळ्या वेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेवचे ऑन अ रेग्युलर बेसीस जाणे करून जे पॉप्युलेशन कंट्रोल आमी करपाक पळयता ते जावचे. देव बरें करूं सर. श्री उल्हास तोयकर. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्र्यान जो बजेट आमच्या मुखार दवरला तेजेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, आमी पळयता जे बजेटांत खुबशी जे मुख्यमंत्र्यान जे सगळ्या डिपार्टमेंटाक तेजो फायदो मेळपा खातीर आनी सगळ्या जनतेक तेजो फायदो मेळपा खातीर हो बजेट केल्ले कडेन आसा. आनी आमी पळयता की न्यू ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट हें स्थापन केलां जेणे करून ह्या डिपार्टमेंटा मार्फत उदका पुरवण ही बरे तरेन सगळ्यांक मेळटली आनी हेजो खुबसो फायदो जातलो. आयज म्हज्या मतदारसंघान सुद्दां 6 crores खर्च करून नवी पायपलायन घालपाचें टेंडर जाल्ले कडेन आसा. आमी पळयता की सगळ्या मतदारसंघान चडशें अंडरग्रावंड केबलिंग काम चालू आसा. म्हज्या मतदारसंघान अंडरग्रावंड केबलिंग खातीर 79 crores हे दवरले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे हे जे अंडरग्रावंड केबलिंग आहा ते हाय टेन्शन वायर. सो ज्या ज्या मतदारसंघान ज्यो सर्वीस लायन आहा त्यो सुद्दां अंडरग्रावंड केबलिंग जावपाची गरज आसा. ह्या खातीर माननीय इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरान हेचेरय मातसो विचार करपाची गरज आसा. आज आमी पळयता आमकां 108 जे एम्ब्युलन्स आसता ते खुबशी गरज आसा आनी त्या खातीर ह्या बजेटान थरयल्ले कडेन आसा आनी थोड्यो एम्ब्युलन्स नव्यो ह्यो मेळिल्ले कडेन आसा. आज आमी पळयता की आमच्या प्रत्येक मतदारसंघार हॉटपिक स्विंग रोड्स जावपाची खातीर बजेटान दवरलेले कडेन आसा आनी गरज आसा. कारण रोड्स जसो पावस येयलो काय खुबशे रोड्स डॅमेज जाता. आज सेवरेज कॉर्पोरेशनाचें काम चलता, गॅस पायपलायनीचें काम चलता, अंडरग्रावंड केबलिंग आनी एक रोडाचेर 3 डिपार्टमेंटां हे डिगिंग करता आनी ह्या खातीर खुबश्या लोकांक आयज त्रास जावपाक लागला. आनी जे
जे रोड रिपेअर जावपाक जाय ती सुद्दां जाता ती बेगीन जावपाची गरज आसा. आतां आमी पळयता की गेल्या 10 वर्सां आमचे डबल इंजिन सरकार असल्या कारणान आज आमकां जवळ जवळ 330,000 कोटी हे रस्ते जावं फ्लायओव्हर बांदपाक मेळ्ळ्या आनी ह्या खातीर आमकां एक खुबसो एक आदार जाल्ले कडेन आसा. आमी पळयता की आमच्या मडगांवान जो बायपास रोड जाला वेस्टर्न बायपास आनी ह्या बायपासा खातीर आमच्या मडगांवान जे नावेलीन मडगांवसून जो नावेली कुंकळी असो वचपाचो रोड हेचेर खुबशे ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जाताले ते आयज सॉल्व जाल्ले कडेन आसा ह्या फ्लायओव्हरा खातीर. आमी पळयता की तशेंच आमच्या पर्वरी सुद्दां आयज फ्लायओव्हर जावपाचें काम अंतीम टप्प्याचेर पावले कडेन आसा. आमी पळयता की प्रत्येक गांवांनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची खूब गरज आहे. ह्या खातीर सरकारान 1023.35 करोड्स हे ह्या बजेटान दवरले कडेन आसा. आमच्या मतदारसंघात सालपे लेक हे ब्युटिफिकेशन सुद्दां काम त्या खातीर 6 करोड्स हे दवरलेले कडेन आसा. म्हजी बस योजना ही आमचे गोंयचे जे नीज गोंयकार जे बस ट्रान्सपोर्टरान आसा तांकां ह्या स्किमी अंडर घेवप तांकां फायदो दिवपा खातीर तांकां बेनिफीट दिवपा खातीर ही स्कीम तयार केल्ली कडेन आसा आनी त्या खातीर 8 कोटीची तरतूद दवरले कडेन आसा. तांकां पर किलोमिटर 3 रुपया प्लस तांकां त्यांचे इन्शुरन्स जो आसा तो सरकार 30,000 पर्यंत आपूण दिवपाक ठरयल्ले कडेन आसा आनी त्यांच्यानी जर नवी बस घेतली जाल्यार तांकां 10 लाख रुपयाची तरतूद ह्या स्किमी अंडर दवरले कडेन आसा. आज आमी पळयता की डेंटल कॉलेज ह्या खातीर न्यू मशिनरी घेवपा खातीर जवळ जवळ 79 करोड्स हेची तरतूद केल्ली कडेन आहा. बिल्डींग फेज 1 ह्या खातीर रिपेरिंग कामा खातीर 8 कोटी दवरले कडेन आसा. हे जे मेजर ही खरीच गरजेची कामां आसा ते सगळ्यांचो विचार करून ह्या बजेटान एक काम ठरयल्ले कडेन आसा. आमी पळयता की पंचायती खातीर पंचायत घर आसतले कम्युनिटी हॉल आसतले जेडपी खातीर आसतले हांकां सुद्दां पयशांची तरतूद केल्ले कडेन आसा. इलेक्टेड मेंबर जे आसा जावं पंचायत मेंबर जिल्हा पंचायत मेंबर म्युनिसिपालिटी हांकां सुद्दां मानधन हे वाडोवपाक ठरयल्ले कडेन आसा आनी थोड्यांक तांकां दिल्ले कडेन आसा. बाकीचे जे झेडपी आसा बाकीचे कोण आसा तांकां सुद्दां हे मानधन मेळपाची खूब गरज आसा. आमी पळयता की सेल्फ हेल्प ग्रुप ही महिला आपल्या पांयाचेर उबी रावपा खातीर सोदता ह्या खातीर सुद्दां सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर ह्या बजेटान जवळ 343 करोड दिवपाचे थारायल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, आतांच आमच्या कलिग्सान राजीन सांगल्या प्रमाणे स्ट्रेट डॉग्स हे प्रत्येक मतदारसंघात आमच्या मतदारसंघात वाडत आसा आनी आमचे एनिमल हजबंडरी जे संसदाचेर जे डिपार्टमेंट आसा तांकां जर केन्ना जर आमी विचारलें ते म्हणटा तुमी एजन्सीक कॉन्टॅक्ट करा. आमी ते एजन्सी जर कॉन्टॅक्ट केले जाल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन फंड्स ना तुमी फंड्स दिवचो पडटलो. ह्या खातीर जे स्ट्रे कॅटल्सांचे जे स्ट्रे डॉग्स आसा हेंचेर जो कितें उपाय काडपाचो आहा हो डिपार्टमेंटान मातशें लक्ष दवरून हेंय काम करपाची गरज आसा. आज आमी पळयता की गोंयान खूब कडेन नवी पोलीस स्टेशन बांदपाचें सरकारान बजेटा भितर थरयला. जवळ जवळ 150.51 करोड्स खर्च करून नवी पोलीस स्टेशन बांदपा खातीर थारायल्ले कडेन आनी खूब कडेन ती सुरवी जाल्ले कडेन आसा. आमी पळयता आज 50 कोटी रुपया ह्या बजेटान आर्लेम फातोडा आल्तीन तशें मायना कुर्तरी 110 बी एंड सी टायप क्वॉर्टर्स बांदपाचे थारायल्ले कडेन आसा. मडगांवची दिंडी फेस्टिवल आनी लयराची जात्रा हे स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर सरकारान केला. आज ह्या खुबशे बजेटान सरकारान बरी कामां ही सरकाराची ही लोकां पर्यंत पावपाक हितून खूब मदत जातली. आनी चड उलयनासतना आमच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या बजेटान एक सगळ्या समाजाचो हितून बरें जावपा खातीर लोकांचे कामां जावपा खातीर थरयल्ले कडेन आसा. त्या खातीर हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा. श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, 4 महिन्या आधी याच सभागृहात मांडिल्ले 2025-26 वर्साचे अर्थसंकल्पाचेर उलोवपाक हांव उबो रावलो. अर्थसंकल्प विधानसभेन मांडटा सावन गोंय राज्यान उदरगतीच्या ह्या मोठ्या म्हत्वाच्या विशयाचेर इतलो व्हड काळांत उपरांत आमी भासाभास करपाक
उबे रावल्यात हाजे वयल्यानूच कळटा की हो सरकार गोंयच्या लोकां प्रती आनी विकासा प्रती कितलो असंवेदनशील आसा तो. हो सरकार फकत बोगावळींत म्हळ्यार फॉर्मालिदाद करता. देखून समेस्त गोंयकारांचो आवाज म्हणून ह्या अपेक्षेक धरून हांव विशयाचेर म्हजी मतां मांडपाक म्हणजे कर्तव्य समजता. स्पीकर साहेब, आतांच आमचो बाब दाजी सरकारान म्हणलें की बऱ्यो गोश्टीचेरूय बी भर दिवचो. आतां एक हे PRS रिसर्च म्हणटा ते तुवें पळयलां आसतलें आनी हे PRS रिसर्च सांगता की annual budgets were discussed. Days for which budget and ministry expenditure were discussed in 2024. गोंय बजेट डिस्कशनाक 18 दीस काडले. अशेंच केरळांनी 18 दीस मोडले. सो आमचो म्हळ्यार आमी वी आर फेरिंग व्हेरी वेल. सो आमी सभागृहांत खरें क्रेडिट दिवंक जाय की आमी वी आर डिस्कसिंग द बजेट एट लेंथ. बट दीस इयर वी हॅव रिड्यूस्ड इट बाय 3 days. So we are, our standards are falling. Nationally, our standards are falling. So first thing is, please don't press the bear immediately. Discussion as it is, you have cut by 3 days. This is as per a very unbiased research which I think everybody is available and has been distributed to everyone. So first thing, बऱ्यो गोष्टी म्हणटा कितें की गोंय मातशें फुडें आशिल्लें गेल्या वर्सा मेरेन, ह्या वर्सा तुमी करपाचें तें केलेंच. स्पीकर सर, अर्थसंकल्पाच्या पहिल्याच पॅराग्राफान डबल इंजिन, ग्रीन फ्युचर, स्वयंपूर्ण गोंय, विकसीत गोंय, अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय अशे सारक्या व्हडल्यो आकर्शक उतरांचो वापर केला. ही उतरां आयकुपाक बरी दिसता. स्पीकर सर, लोकांक भुलोवन फुलां माळपाक बरी आसात, पूण अर्थसंकल्पाचे मांडणे कडेन ताचो ताळमेळ बसना हें लक्षांत येता. उतरां कडेन खेळपाक हो सरकार बरो आसा, सारको टॉप आहा, पूण भाशणांनी विकास जायना. स्पीकर सर, तो करतलो जाल्यार सामान्य मनशाच्यो मुळाव्यो गरजो जाणून घेवन त्या नदरेन प्रायोजन करपाचें पडटा. इंग्लिशीन जर उलयतलो जाल्यार देर इज अ सिंपल कन्सेप्ट that if you cannot convince them, confuse them. Speaker said the true face of this budget will be known when we read the actuals for this year against the budget estimates. Now let us compare 23-24, what the government estimated and what was actually spent. Speaker said non-tax revenues receipts fell short by 1,972.12 crores. That is 9.75% compared to the budgetary estimates. Mainly due to underperformance in the non-tax revenue. States' own non-tax revenue underperformed by 1,792.27 crores, realizing only 4,233.61 crores against the estimate of 6,025.88 crores, a shortfall of nearly 30%. Indicating poor collection from casinos, mining, tourism, etc. Actual revenue expenditure was 17,085.61 crores, nearly 3,071.90 crores or 15.2% lower than revised estimate, pointing to spending cuts or failure to implement planned programs. Actual capital expenditure was only 4,966.23 crores compared to a budgetary estimate of 6,575.46 crores, a 24.5% shortfall, particularly affecting infrastructure and public asset creation. Actual revenue surplus stood at 1,200.12 crores, Speaker sir, which is more than double the budgetary estimate of 458.90 crores. But this is largely due to expenditure compression rather than revenue efficiency. Speaker sir, हे जर पळोवंक गेलो जाल्यार आतां आमी कंपेर करुया हे बजेट, हे वर्साचे बजेट एस्टिमेट. Estimates for borrowings or other liabilities have gone down compared to last year from 10.2% to 9.8% of total earnings. Grant in aid from the central engine has come down from 6.2% to 5.4%. Double engine तुमचे, तू आनी गेल्लो थंय.
State's own tax revenue has come down from 25.3% to 24.3%. The state's own tax revenue share has come down from 38.8% to 38.7%. What does this all mean, Speaker Sir? It means that even though revenue composition may appear stable, the figures reveal deeper concerns about the state's fiscal economy, over-dependence on external sources, and stagnation in internal resource mobilization. There is continued over-dependence on the center. Money from central government, taxes plus grants, now makes up 27.2% of the state's revenue, which is more than 25.7% last year. Speaker Sir, the state is receiving a large share of central taxes, but less in grants. Tax grant which may mean less support for state schemes, leaving the state more vulnerable to policy decisions made in Delhi. This makes the state financially vulnerable as it depends more on funds controlled by the central government. There is a stagnation in own revenue generation. The state's own tax revenue is almost the same, 38.7% to 38.8%, showing no real progress. Borrowings are still high, masking weakness. Borrowing accounts for almost 10% of the budget, indicating a heavy reliance on debt. The government is mostly relying on regular income instead of making bold changes like tax reforms, better digital systems, higher user charges, or making money from public assets. Speaker Sir, when comparing the percentage expenditure to the previous year, this is observed. There is an alarming rise in debt servicing, 18.5%. 15.7% गेल्या वर्षा आशिल्लें, हे वर्षा 18.5% जाता, म्हणजे almost 20%, 1/5 of the budget is going only in debt. तुम्ही जे ऋण काढून जे तुम्ही कढयला पळय ते भरपाकूच पैसे वता. This reflects growing past borrowings, possibly to fund revenue expenditure, not productive investments. This is a classic case of bad debt. Investments, advances and contributions have decreased from 6.1% to 5.5%. This means that the government is cutting back on capital formation, undermining long-term economic growth and asset creation. Subsidies remain flat at 3.5%, suggesting no political will to rationalize subsidies or shift to more targeted, efficient systems. And direct bank transfer bhi ulaytat पण ते तितले ना तुमचे. This indicates a populist approach, maintaining subsidies regardless of efficiency or leakage. Conclusion, Speaker Sir, yes, सरकारचे spending badly out of balance and it is getting worse. कोंकणीन जर सांगूंक गेलो जाल्यार आयचे मरण फाल्यांचेर उडयलां इतलेंच. म्हळ्यार आयचे मरण फाल्यांचेर धुकलप हे सगळें जर ही प्रक्रिया आहा ताका हे म्हणटात. Speaker Sir, now let us analyze and compare the budget 2024-25 versus budget 25-26. Revenue receipts show moderate growth in collection, but not transformative. Revenue increases from 21,731.49 crores last year to 22,703.26 crores, only 4.5% growth. Conclusion अशें आहा की सरकार has hardly shown any earning growth and is making no real effort to diversify income sources or improve collections. Government is surely going to increase fees in the coming months. And ह्यो fees म्हणटा त्यो गरीब जनतेक लागतले आनी मागीर मायकल लोबो आमचो opposition leader in the ruling party उलयतलो. Speaker Sir, comparing a 4.5% revenue growth rate with 14.27 GDP growth rate claims, it is clear that there is weak revenue buoyancy, which indicates inefficient or leaky tax collection, inflated GDP, no tax reforms or base expansion. Inflating GSTP raises a red flag. Is the GDP projection artificially inflated to show economic optimism, while revenue projections are understated to excuse underperformance and not scare people about the oncoming hike in fees? Why is this mismatch? Is it a deliberate claim to growth without the accountability of transforming it into state income? Speaker Sir, if the GDP is growing at 14.27%, but revenue is only growing at 4.5%, then the government is either failing to capture growth through taxation or falsely inflating GSTP figures to paint a rosy picture. Both are unacceptable and reflective either of administrative inefficiency,
policy failure or manipulation of public perception. Speaker sir, GSDP analysis जर करपाक गेले मुख्यमंत्र्याच्या बजेट स्पीचीचेर under chapter fiscal profile तो म्हणटा GSDP at current prices for the year 25-26 is projected at rupees 1,38,624.86 crores with a growth rate of 14.27%. Goa's per capita is projected to be 9.69 lakhs for the year 25-26, portraying a robust and healthy economy. Speaker sir, हे जे मुख्यमंत्री उलयता तें जर जातलें जाल्यार गोंयची economy will have to grow not at 14.27, Mr. Cabral. It has to grow at 21.74%. This is based on the revision metrics of the Ministry of Statistics and Program Implementation. I've got the figures. So who is correct? Is the Chief Minister who spoke the budget speech 4 months ago correct? Or is the man sitting in the gallery correct? Or is the central government correct? एक कोण तरी फट मारता क्लियर आहा and I am willing to challenge and talk as much. So basically जे आता आमचो बाप विरेश बोरकार उलयतालो की हे बजेट म्हणतो फुगो म्हणून ते हांव completely agree जाता. This is a balloon of window dressing and fudging the figures आणि मागीर लास्टाक म्हणप भिवपाची गरज ना म्हणून. गोंयकारांनी आयकूंक जाय की आमकां गोंयकारांक भिवपाची गरज आसाच. हे जर बजेट जाल्यार आमकां भिवपाची गरज आसाच. स्पीकर सर, we have seen how you have manipulated figures. स्पीकर सर, आता टुरिझमाचे बाब रोहन खोटो दिसलो म्हणून टाक्कर म्हणटा 54 लाख टुरिस्ट आयले म्हणटा. आत्ता हांवें काडला मायकल लोबो आमचो बाब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द रुलिंग ताणे 27 फेब्रुवारी 2025 म्हणला एज अ कोस्टल बेल्ट MLA I have witnessed this decline on a daily basis. All stakeholders must take responsibility to bring back the lost glory of beach tourism in Goa. Speaker sir, Michaelan आणि एक म्हणला good tourist हे भाषणात तू म्हणता have dropped from coming to Goa. हे आता हे तुमच्याच घरचं आहे म्हणता तो रोहन. स्पीकर सर, स्मॉल अँड मीडियम हॉटेल्स असोसिएशन म्हणतात की दे आर स्ट्रगलिंग टू मूव बियॉन्ड सिंगल डिजिट बुकिंग्स डिसेंबर 2024. स्पीकर सर, समरी 24-25 ते 25-26 रेव्हेन्यू इन्क्रीज इज मॉडेस्ट while interest payments and capital borrowing surge. Fiscal deficit is reducing on paper, but underlying dependency on debt and center remain unchanged. In short, Goa's finances are becoming debt heavier, not development smarter. So smart bit म्हणते खोबरे सगळे सोडा. हे तुमचे सिंपल हे debt heavier development and not development smarter. Speaker sir, revenue receipts are power sector dominates revenue. Over 4,487.64 crores of non-tax revenue comes from the power sector, which is nearly double the amount collected 2 years ago in 23-24. That is 2,435.58 crores. So, किती झाले 2 वर्षांत? काब्राल, तू 2 वर्षा पयलीं मंत्री आल्लो. Have the number of consumers doubled in the 2 years, or have you increased the burden on the existing customers? अशें इतले वाडले कशें? 2,400 कोटी कशें वाडटा? सो आयदर तूं तांचेर बर्डन वाडयलो ओ कंज्युमर इतले गोंयांत भायल्यान लोक आयले. Revenue from mines department dropped from 513 crores to 178 crores. Speaker sir, budget reduction and misfire अशें आहा. पयलें म्हणल्यार school education. In spite of NEP, budget has been reduced from 2,288.33 crore last year to 2,100 crore this year. For the maintenance of primary schools, budget स्पीचान मुख्यमंत्र्यान म्हणला की 200 कोटी एलोकेट केल्या म्हणून मेंटेनन्स वर्काक बिफोर मॉन्सून. बजेट फिगर जर पळोवंक गेले जाल्यार 150 कोटीच आहा. 50 कोटी कॅट केले. स्पीकर सर, अनफॉर्च्युनेटली हेय पैसे तुम्ही मोडूंक ना. आनीक थोडी स्कुलां उगडी जाली विदाउट रूफ. फॉर एग्जाम्पल तालिगांव प्रायमरी स्कूल, फोटो आयला पेपरार. CM म्हणटलो आतां हें काडटा म्हणून आपले तूं आतांच आयला आनी ते हें हांव म्हगेली लायन हांव घेवन आहा. गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल बिरोणे पेडणे सामकें दिश्टी पडटा. स्पीकर सर, स्किल डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशिप बजेट is reduced from 107 crores to 103.99 crores.
Reduction of the budget creates skilled labor. Speaker sir, where is the money for the internship scheme for 500 dropouts announced in your budget? Speaker sir, पंचायतीचो budget 313 कोटी last year आशिल्ले, एक वर्षात 312 जाला. Burden of revenue तो काडटलो, लोकलांचेर तुम्ही घालतले, tax वाडयतले. State of the economy. Speaker sir, despite projected, which I am not agreeing, but projected 14.27 state growth rate, the government is raising stamp duty, fees, tariffs, which remains unnecessary. इतलें जर economic expansion जाता जाल्यार हें वाडयता कित्याक? Speaker sir, हें जर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की राज्याचें आर्थीक आरोग्य इबाडलां. विकास म्हणटा तो नावापुरतोच आहा. Overall economic health is weak beneath the surface. Real growth is modest. Most headline gains are from inflation, and per capita progress is underwhelming for a small service-driven state. Speaker sir, sectoral imbalance is highly skewed. The service sector is carrying most of the growth. Manufacturing is stagnant, hasn't recovered to pre-pandemic levels. Agriculture is barely growing and remains vulnerable. Growth in utilities is driven by investment rather than real access or affordability, leaving the economy over-dependent on services and exposed to shocks in other sectors. Speaker sir, employment and enterprise हातून gap आहा. गोंयांत serious gap between employment and enterprise. There is weak growth in manufacturing and agriculture, means limited job creation for youth and rural population. Economic base is narrowing with few value-added industries or MSME incentives outside real estate and services, and persistent skill mismatches that keep youth unemployment very high. We are second highest unemployed state in the country. Despite overall GSDP growth, reflecting growth without inclusion. Growth जाता पण सगळ्यांक आमी बरोबर घेवंक शकना. Speaker sir, fiscal and policy weakness म्हणटे clear आहा. Real economic growth lags behind government's claims built on inflated nominal figures. Rising public spending is not improving core services like health, education or infrastructure, and there is still no coherent long-term development. गोंयच्या आगळ्या वेगळ्या पर्यावरण वा लोकसंख्या शास्त्राचे नदरेन खास नियोजन केल्लें दिश्टी पडना. सरकारचे सगळे विजन डॉक्युमेंट्स आणि मास्टर प्लॅन फक्त फार्स जावन आहात. स्पीकर सर, low credit growth in Goa suggests that business houses are reluctant to invest. पैसे घालपाक गॅरंटी ना. आज आहा आरपी, फाल्यां आहा ओडीपी आसल्यार आरपी ना, आरपी आसल्यार ओडीपी ना, मागीर म्हणटा ओडीपी ना आरपी ना. कितें? Business houses are reluctant to invest, basically because of uncertain prospects, not because of weak demand. Banks are remaining cautious about lending. Bank पुढे इतले गोंयांत जर growth आहा 14.27%, bank lending कित्याक जायना, especially to MSMEs and vulnerable sectors like tourism and agriculture. Speaker sir, as a result, financial resources are not flowing efficiently into productive areas, limiting economic dynamism and job creation. Speaker sir, हो budget जर पळोवंक गेलो जाल्यार हो budget हो अर्थसंकल्प तसो भयानक, अवास्तव आणि फुडाराचे कसलेच धोरण नाशिल्लो अशें दिसता. ह्या अर्थसंकल्पाचेर आमचो गोंयकार स्वयंपूर्ण विकसीत जातलो आणि अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय सारकी उतरां प्रत्यक्षान येतलीं अशें जर मुखेलमंत्र्याक दिसता जाल्यार तो पिशाक पिपळ दाखयता अशें म्हणचें पडटलें. हें एक कोंकणी म्हणणें. आतां तें मराठीन म्हाका म्हणूंक कळना, तें सुदीन ढवळीकारान ट्रान्सलेट करचें. Speaker sir, I would like to conclude that this budget document is a scary budget, one that does not face reality, one that shirks responsibility towards the future of the state. Because as I have said before and want to repeat, that the Chief Minister does not want to acknowledge the debt trap we are falling into and want to continue to borrow on unwanted schemes and projects. Speaker sir, we have to test this budget for the test of Goinkarpan. Speaker sir, does the common Goinkar benefit by any measure in the budget? The answer sadly is no. Is the government badly exposed when it comes to this most important issue of money? Yes. It has shown itself to be insensitive to the needs of Goinkars. Does nothing to alleviate the sufferings of the people. Speaker sir, every year the same disappointment with the budget prevails. This year is also no different. We are
all very disappointed. Disappointed but not surprised. Speaker sir, every year the Chief Minister has fallen short. It has become unreasonable for me to expect something different or anything different from this budget, because Chief Minister is acting like the agent of the central government and its cronies. Speaker sir, the budget is another step in the grand plan to sell Goa and Goans and to ensure that Goa ends up as a colony of the center. I am sure no Goan wants this and will not be swayed by the empty promises and untruths in the budget. Speaker sir, despite whatever the Chief Minister has tried by way of this almost election year budget, I am confident that Goinkarpan will prevail and eventually show the way to a Goa that all of us can be proud of. Speaker sir, थोड्या भितर जर सांगपाचें पडलें जाल्यार हे अर्थसंकल्प म्हणल्यार बाजारांत विकते घेतिल्ले चिप्साचे पाकिटा भशेन. आमचो मायकल लोबो उलयतना तो उलोवपाक लागलो चिप्सांचेर, म्हणून म्हाका याद जाली चिप्सांची. तुवें स्टार्ट केलें बिचोले आमी आपूण गेलो आनी थंय ते चिप्स करतात आनी ते भायले लोक आयले चिप्स घाल. चिप्साचेर तो उलयतालो, याद आसा तुका ओदोड? सो चिप्साची म्हाका याद आयली. हें बजेट आमचें चिप्सां भशेन. चिप्स कितें बरें हें आसता, भायल्यान सोबीत दिसता, तें पॅकेट बी बरें आसता, पूण फोडलें न्ही जाल्यार भितर चिप्स इतल्यो मेळटा उरिल्ली सगळी हवाच. सो हांवें एक चिप्साचें पॅकेट हाडलें पळोवपाकूच. हांवें पळय कितलें पळय हवा कितली पळय हाजे भशेन तें. स्पिकर सर, तें म्हाका भायरूच मेळ्ळें, आमच्या हातून मेळटा हें, आनी तें सारकें म्हाका मायकल लोबोच्या चिप्साची याद जाली. स्पिकर सर, हें बजेट सारकें चिप्सां भशेन. तें जर उगडें केलें जाल्यार इतलेच चिप्स, हवाच चड, खाण कमी, तें हें बजेट. तितलेंच हांव एनालायज करूंक सोदतां आनी बेगीन सोंपयलें. स्पिकर सर, तुमी टायम कमी दिवन पसून ह्या वर्सा एक रिपोर्ट आयला, जो रिपोर्ट ऑफ PRSाचो म्हणटा की आमचे गोंयच्या एसेंब्लीन 18 दीस बजेट डिस्कस केलें म्हणून आमी नंबर 1 आमी आनी केरला. पूण 18चे तुमी 15 केले. तुमकां ह्या वर्सा कितें जालें तें हांव नकळो, पूण तुमी तें कमी केलें. अशें कमी करचें न्ही, डिस्कशन खूब जावचें. गोंयांत एक हें आहा स्पेशल, तांणी एन्युअल रिव्यून सांगिल्लें आहा की गोंय म्हणटा तें अशें की सगळ्यांत चड बजेटाचेर डिस्कशन जाता, व्हेरी प्रोग्रेसीव, व्हेरी गुड, म्हणून कायदे करतना सगळ्यांत कमी कायद्यांचेर डिस्कशन जाता. इंडियेच्या हातून सगळें तुमी डन 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 कंप्लीट 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 म्हणटा पळय तें आयलां तुमचे सारको रिपोर्ट आयला, बरयलेलें आहा की गोंय हातून सगळ्यांत तुमी हें करता. CAG म्हणटा की बजेट फिगर्स आर बिकमिंग अनरियलिस्टीक. आमचो फ्रेंड जो भितर बसला ताचें नांव पडते पडते काडल्यार म्हाका बेजार जाता तो. म्हणून ताणें हे CAGचें 23-24 वाचचें की बजेट फिगर्स आर बिकमिंग अनरियलिस्टीक. बजेट एस्टिमेट्स टू एक्चुअल्स कॅपिटल आउटले शॉर्टफॉल 29% आहा. कंपेरिंग रिवाइज एस्टिमेट्स टू एक्चुअल 24% शॉर्टफॉल आहा. स्पिकर सर, हें कित्याक जाता म्हणटा CAG? हें मुखेलमंत्र्यान चिंतूंक जाय. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवपाक डिपार्टमेंट वेळ काडटात, हें एक रिजन सांगा. दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर. स्पिकर सर, कॅपिटल स्टक इन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स. खंय तरी प्रोजेक्टान पयशे घाले आनी ते प्रोजेक्ट तसो हा कंप्लीटूय जायना, तें सेकंड रिजन. स्पिकर सर, हें आतां सुदरूंक कशें जाता? सुदारतलो जाल्यार रिट्रोस्पेक्टीव टॅक्स सुप्रीम कोर्टान डिक्लेअर केलें आहा मिनरलाचेर, आयर्न ओराचेर. मुखेलमंत्र्याक तें बरें खबर आसतलें, पूण हें अलाव केलां. सो रेव्हेन्यू तुजो इनक्रीज जावंक जाता इफ यू पुट रिट्रोस्पेक्टीव टॅक्स ऑन मिनरल्स. स्पिकर सर, एक मात तुमकां सांगलें तें पडतें. गोवा स्पेंड्स मोर टायम डिस्कसिंग बजेट बट व्हेरी क्विक टू पास बिल्स. सो आतां फुडले जे कितें कायदे बी हाडपाचे आहा ताजेर मातशें आमी आमचें नांव आनी आमचें नाक राखचें, ताजेर डिस्कशन जावचें. म्हाका तुमी उलोवंक दिलें म्हणून देव बरें करूं. बेगीन गेलो म्हणून काबार सारको आहा म्हणून. सभागृहांत the Goa Suits and Variation Bill 2025 दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the bill number 17 of 2025, the Goa Suits and Valuation Bill 2025. प्रश्न असो आसा, the Goa Suits and Variation Bill 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात.
आता मुख्यमंत्री विधेयक मांडचे. Sir, I introduce the bill. The Suits and Valuation Bill 2025 सभागृहात मांडला. आता श्री पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी The Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill 2025 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. असा न्ही काका तुवें बिल इंट्रोड्यूस करपा दी. Sir, I introduce the bill. ना पयली बिल इंट्रोड्यूस करची त्यावेळी पास द मोशन. प्रस्ताव मांडचो. प्रस्ताव मांड. No. Sir, I request for leave to move the motion to introduce the bill number 26 of 2025, the Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill number 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा एनिमल ब्रिडींग एंड डोमेस्टिकेशन रेग्युलेशन एंड कंपेन्सेशन बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Sir, I introduce the bill. The Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill 2025 सभागृहात मांडलात. आता सभागृहात कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह फाल्यां 11:30 विधेयक आज बरें उलयलां.